आता आमी काकुतीचो टेस्ट केलो. कितक्या जाणांनी नोट केला तितके टायम बापायक फुलो मारता पयलीं. आयज आमचो टॉपीक जावन आसा बापायचो सोय. म्हणजे बापाय वांगडा म्हाजो संबंद कसो. आनी जायत्या टायम कितें जाता भाव भयणानो, आमी जेन्ना आमच्या ह्या संवसारान बापाय वांगडा आमचो रिलेशन बरें आसा, आवयक लागीं आसता आमी सगळीं सारकें. चडशीं भुरगीं आवयक लागीं आसता आनी बापायक जबर सांगूंक वचना. आनी अशेंच कितें घडटा सर्गीच्या बापाय वांगडा. आमी सर्गीच्या बापाय लागीं वचना, हांव म्हणना जेजू लागीं वचपाचें न्हू, पूण बापूय आतां मागणें करतना जेजूय म्हणटा बापाय लागीं. पूण आमी कितें करता, बापाय लागीं वचना. आनी अशीच एक धाकटो भुरगो आसता हेज्या एक एजीचो, आनी तो बापायक विचारता देव कसो दिसता. आनी देव कसो दिसता म्हणून तो विचारता पळय तेन्ना ताका भायर वता आनी हें प्लेन पळयलें काय म्हणटा तो हो आमचो देव म्हणटा, वयर आहा म्हणटा. आनी ह्या प्लेना भाशेन पूण तो भुरगो म्हणटा ताका धाकटुलो दिसता. एअरपोर्टार घेवन वयता, एअरपोर्टार वता आनी हे ते प्लेन वयर हाडलें. आतां केदो आतां सोंपलो न्हू तो. भाव भयणानो, पयली लायन बायबलाची, फर्स्ट लायन बायबलाची. अरंभात देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. अरंभात देवान कितें रचलें? तो अरंभाक कोण हाडलो? देव. बाप, पूत, पवित्र. आमी आतां ते स्टार्ट करतना आमी कितें म्हटलें? बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पयलो कोणाक आमी उलो मारता? पूण खरेपणीन आमी उलो मारता बाबा. खरेपणी आमचो बापा वांगडा संबंद आहा काय ह्या संवसारान आमी जियेता पळय तसोच आमचो बापाय वांगडा संबंद? देव म्हणटा जेजू आख्खे चारूय तूं गॉस्पल तर नियाळ करशी, नाजाल्यार चारूय गॉस्पलांचेर जेजू बापायचें उलयता. आपणाचो बापायचो मोग उलयता. आपणाक पळयला जाल्यार आपणाच्या बापायक पळयला म्हणटा. आनी भाव भयणानो, आमी जायते टायम आमच्या बापा लागीं वचना. बाप जावन आसा सोस, म्हणजे तेच्या कडल्यान सगळें. आतां जेजूक तेणें धाडलो जॉन 3:16. जॉन 3:16 जॉन 3:16 कितें म्हणटा? गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gave his only begotten son, that whosoever shall believe shall have eternal life. खरेंच ताचे बाबाक तेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं. 15 जसो मोजेसान अरण्यात सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. अशें पुताचेर बाबाक तेवतल्या समेस्तांक सासणीक जिवीत मेळचें म्हूण देवाची येवजण. प्रेज गॉड. म्हणजे हांगा कितें करता, देव आपणाचो एकलोच पूत, सर्गीचो बापूय आपणाचो एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडटा. जेजू जावन आसा ती ह्या संवसारान धाडली पयली. आनी आमी देवाच्यो बियो. एका जेजून 12 शीस केले आनी 12 शिसांचे आमी तेजी फळां. एका जेजून 12 शीस हाडले, 12 शिसांचेर आपणाचो उतर परगट केले. आनी आयज तर क्रिस्तांवपणा नाजाल्यार जेजू आनी हे 12 शिसांक लागून आनी हे आतां आमी फुडें वता देवाचें उतर परगटा. म्हणजे आमी बी जावन आसा. जसो देवान आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान ओपलो. कित्याक ओपलो? कित्याक फातकाचो सैम आदामा कडल्यान आमकां येयल्लो. आतां तो सैम काडपाक जाय आसलो पूण आपणाच्या पुताक धाडलो आनी आपणाच्या पुताक धाडलो आनी तो सैम काडून. भाव भयणांनो, सगळ्यान व्हडलें
व्हडलो सॅक्रिफीस जावन आसा जेजूचो. आदल्या करारान तुका सॅक्रिफीस करता जाल्यार वर्साच्या वर्सा तुका बोकडेचें रगत, गोरवाचें रगत आनी रगत एवरी इयर घेवपाक जाय. पूण जेजू जेन्ना येयलो आपणाचें रगत गोयलें तेन्ना सावन सगळे सॅक्रिफायस कवर. आतां कोण रगत गोयना, कित्याक जेजून गोयला तितकें पुरो आनी गोवपाची गरज ना. तो थंयसरल्यान सॅक्रिफीस कवर जालो. पूण देवा बापाचो इतको मोग की आपणाच्या एकल्याच पुताक त्या खुर्सार उबारता. आख्ख्या मनशा काळाची आदली, आतां आनी हेच्या फुडें सगळे पातकांचो भार काडटा आनी आपणाच्या पुताचेर घालता आनी ताका पात करता. कित्याक देव इतको मोहिमेन भरलेलो पातक तेच्या फुड्यान रावंक शकना म्हणून तो पयस जाता. आनी तेन्ना तो म्हणटा, जेजू म्हणटा ताका, म्हाज्या कडल्यान वाय हॅव यू फोसेकन मी, म्हणजे म्हाज्या कडल्यान तुवें पयस कित्याक जालो. पयस कित्याक जालो भाव भयणानो, कोण सांगूंक शकता? सर्गीचो बापूय पयस कित्याक जालो? कोण सांगूंक शकता सर्गीचो बापूय पयस कित्याक जालो तो? कित्याक पातकाचो सोय आपणाच्या पुताचेर घातलो आनी आपणाचो सोय आमकां दिलो. कोण तेजेर सोत मानता, कोणूय सांगतो तो जो मनीस तेजेर सोत मानता, जेजू म्हाज्या खातीर खुर्सार गेला, त्याच टायमार भाव भयणानो राम गोवपाची गरज ना, व्हडलें कन्फेशन करपाची गरज ना. तर म्हणून जाय जेजू म्हाजो सोमी दोनी आनी सोरवंडा. त्या टायमार तुजो पातकाचो सोय भायर सरता आनी देवाचो सोय तुज्या भितर. इतकें इजी करून धरलेलें आहा जेजू. पूण जेजू एक गजाल सांगता आमकां, एक गजाल सांगत आसता कंटिन्यूस. चारूय तूं आमचे नवे कॉलरांतले चारूय गॉस्पल वाच, कंटिन्यू जेजू आपणाच्या बापायची गजाल सांगता. एवरी सेंटन्साक बापायची गजाल आसतली, बाप बाप म्हणून आसतली. म्हणटूच आमी अशेंच करता. भाव भयणानो, हांवें जायते टायम हांवें सांगलां देवा लागीं आमी उलोवपाक जाय. आतां इस्कॉलांतलीं भुरगीं येता आनी भुरगीं मागीर टिचरीन व्हेरी गूड म्हटलां नाल्यार कितें करतालीं येतात आनी मामी सांगता, मामी म्हाका आयज व्हेरी गूड म्हटलें आनी धांवता. आतां मामी तेच्या फाटल्यान धांवता. कित्याक व्हेरी गूड म्हटलां तें सांग, आपणाक कित्याक व्हेरी गूड म्हटलां तें सांग म्हणून मामी तेच्या फाटल्यान धांवता. असोच आमचो बापूय रावता आमचेशीं भासाभास करपाक. आमचो देव मोगाचो देव भाव भयणानो. आमी पळयलां आदावान डेली मेळोंक येतालो, आदावाशीन भासाभास करून येतालो. आमचो देव आदावाशीन भासाभास करून येतालो. जेन्ना पातकाचो सय मेलो तेन्ना ताणें गार्डनांतलो भायर घातलो, तर त्या बागेंतलो भायर घातलो. कित्याक पातकाक फुडो करूंक शकना देव, पवित्र देव म्हणटो तो ताका भायर घालता. आनी अशेंच भाव भयणानो आमचें रिलेशन सर्गेच्या बापाय वांगडा. आनी जेजू आमकां कंटिन्युअसली सांगता, कंटिन्युअसली आमकां जेजू सांगता. आयजाया 64:7 म्हणटा, Yet, O Lord, you are Father, we are the clay and you are the potter, we are the works of your hand. हांगूच म्हणटा आयजाया प्रवादी म्हणटा, आमी जावन आसा माती, तुवें आमकां आकार दिले, आमी तुवें आमकां रोसले पट अशें आमी जावन आसा, तुज्या हातीचे आमी जावन आसा. तरी पूण सर्वेस्परा तूं आमचो बाप, आमी माती आनी तूं आमचो कुंभार. सगळीं आमी तुज्याच हाताचें काम. भाव भयणानो, कुंभाराचें काम कितें आसता? आकार दिवपाचो. आकार दिल्या उपरांत तो पळयता सगळें सारकें आहा, आकार दिलो सगळें सारकें आहा आनी मागीर तो विक्रेक धरता. पयलो तो दिना तो विक्रेक, आपूण सॅटिस्फाय जाल्या उपरांत मागीर भायर काडटा. संवसार रोसच्या पयलीं देव आमकां जाणा. संवसार रोसच्या पयलीं देवाचें उतर म्हणटा, संवसार रोसच्या पयलीं देव आमकां वळखता. संवसार रोसच्या पयलीं तर आमकां देव वळखता. आमी आमच्या देवाक कितके वळखता, आमच्या सर्गीच्या बापायक आमी कितके वळखता. आनी इम्पॉर्टंट भाव भयणांनी, सर्गीच्या बापायक तुवें तर वळखोंक नाय म्हणजे तुवें जेजूक वळखोंक नाय. कित्याक जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी जेजून म्हटलें तूं म्हाका तर वळखताय जाल्यार म्हाज्या बापायक वळखता. आनी ताका लागून भाव भयणांनो, आमी जायते टायम पळयता
आमी उलयना देवा लागीं आनी हांव म्हाजें कंटिन्यूस सांगत आसता आमी देवा लागीं उलोवपाक जाय. मागणें करप तूं मागणें केन्नाय केल्यार जाता. 10 मिनटां बापाय लागीं जेजू लागीं आनी पवित्र आत्म्या लागीं आमी उलोवपाक जाय. तेन्ना तुका देवाचो आवाज येतलो. जेरमाया 33:3 म्हणटा तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो. तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो. आतां हांवें सिस्टर रेणुका म्हटली की म्हाका पळयतली. ब्रदर आनुल म्हटलो तो म्हाका पळयतलो. उलो मारल्या उपरांतूच पळयतलो नाल्यार तो म्हाका कित्याक पळयतलो. उलो मारल्या उपरांतूच देव म्हणटलो हांव पळय हांव हांगार आसा. हांव तुजें आयकपाक रावला. यो म्हाजेशी आमी बसया भासाभास करूं. उज्यान वच दायान वच वो देव तुका सांगता. पूण आमी करता आमी करिनात भाव भयणांनी. हें आयज आमी शिकपाक जाय की आमी आमच्या बापाय लागीं उलोवपाक जाय. जशीं भुरगीं कितेंय जावन तेंचें ती मायचो बोट धरून ती चलता. जावन पांय आहा जाल्यार पांयचे बोट धरून चलता. कित्याक तेंकां गॅरंटी आहा कितेंय जालें नाजाल्यार आपणाचो पांय आनी आपणाची माय आपणाचो हात सोडची. होच कॉन्फिडन्स आमकां आमच्या सर्गेच्या बापायचो आसूंक जाय, जेजू क्रिस्ताचो आसूंक जाय आनी पवित्र आत्म्याचो आसूंक जाय. होच कॉन्फिडन्स आमकां आसपाक जाय भाव भयणांनो. आनी जायते टायम कितें करता आतां एक कोणी रोवाणीक घालता. कोणी एक रोवाणीक घालता आनी मागीर ती पिलां काडटा. पिलां काडल्या उपरांत मागीर मातशी ती घेवन भायर भोंवंक वयता. थंयसर एक कावळो पळयलो तिणें. ती आपणाचें सिग्नल करता आनी आपणाचो पाकटो फुलयता आनी सगळीं ती पिलां येतात आनी पाकट्या पोंदाक पळयता. तसो आमकां साम्स 91 आपणाचो पाकटो फुलयता आनी तुका आपणाचें वपारी येता. पूण आमी वचपाक जाय भाव भयणांनो. आनी हें इम्पॉर्टंट आनी हें शिकपाक जाय. आनी जेजून आमकां मागणें शिकयलें. पयलें मागणें आमकां जेजून शिकयलें तें देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. प्रेज गॉड. कितें म्हणटा आमच्या बापा. आतां जेजू मागणें शिकयता. म्हणजे जेजू सांगता हांव तो ह्या संवसारान येयला जाल्यार ती म्हाज्या बापायची. तुका कितें जाय म्हाजें नांव घेवन मागताय तें तुका मेळटलें. पूण जेजू जावन आसा ती वाट. बापूय जावन आसा जो आमकां दिता मागता पळय तें. सगळें मागता पळय तें आमकां बापूय दिता. आनी ताका लागून जेजूच्या नांवान आमी मागणें करता. आमी मागणें केल्या उपरांत म्हणटा आमी हें मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी अशें आमी म्हणटा. म्हणटकूच आमच्या बापा स्वर्गीच्या म्हणजे व्हरतो हांव ताका जागो दिला. आमच्या बापाचेर सँडवीच पळयल्यार तुमी सँडवीच करता पळय ती सँडवीच आसता. सँडविचीन कितें आसता पयलें ब्रेड आसता आनी मागीर चटणी आसता जावं कितें घालता पळय तें चिकन घालता कितें घालता पळय तें आनी परतून ब्रेड. म्हणजे कितें पयलें देवाक आर्गां दी. ब्रेड म्हणजे पयलें देवाक आर्गां दी. मागीर तुजें कितें मागणें आहा पळय तें आनी परतून देवाक आर्गां दी. आपूण तुज्या फुड्यान येयलो हें म्हाका सगळें मागलां तें मेवलें आनी तूं तुजें मागणें कंप्लीट कर. आमच्या बापाक आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जा. म्हणजे देवाक आर्गां दिता पवित्र तूं. तुजें नांव पवित्र जावं. आमी आर्गां दिता देवाक महिमा दिता देवाक. महिमा जेन्ना तूं दिता तेन्ना देव पळयता तूं. आपणाच्या नांवान उलो मारता. आपणाच्या नांवान आपणाची पोरसां उलो मारता. आतां ह्या वेळार आमी जेन्ना बापायचें नांव घेतात जेजूचें नांव घेतात पवित्र आत्म्याचें नांव घेता हांगर आंच बडव्यांचे कितके हांगर वयर सकयल जाता आमकां दिसती पडना. कित्याक आमचें उत्मीक दोळे न्हू हे फिजिकल दोळे.
पूण ओत्मीक दोळ्यांनी तूं पळयशी नाल्यार देवाचें उतर सांगता ज्या जाग्याचेर देवाचें उतर आहा थंयसर आंच बोडवे वयर सकयल जाता. कित्याक देवाच्या उतराक ते धांवोन येता. आनी ह्या टायमार भाव भयणानो हांगर आंच बोडव्यांचे हिरे आहा. इतके आंच बोडवे आहा जितके लोक ना तेज्याहून सुबेज आंच बोडवे आहा. म्हणटच आमी देवाक जेन्ना महिमा दिता कित्याक आंच बोडव्यांचें काम कितें? आंच बोडवे कितें करता? 24 वरां हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हे देवाक म्हणत आसता. इतकेंच काम तेंचें देवाच्या फुड्यान देवाक महिमा दिवपाचें. आनी जेन्ना धरतेर आमी महिमा दिता तेन्ना हेच आंच बोडवे आनी आंच बोडव्यांचे हांगर आतां बोल्लेले आहा भाव भयणानो आंच बोडवे. आमकां दिसती पडना पूण देवाचें उतर म्हणटा. आपणाचें उतर आहा थंयसर आंच बोडवे आसता. आनी मागीर फुडें कितें म्हणटा? आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज. कोणाचें राज? बापाचें राज आमी ह्या संवसारांत लागू करपाक जाय. वयर ह्या संवसारांत बापायचें राज आमी लागू करपाक. आनी तें कशें करप भाव भयणानो? आमी आमचें राज चलोवपाक येयल्या काय बापाचें राज चलोवपाक येयल्या? जेजू येयलो आपणाची बापायची खोशी करपाक आनी आमकांय भाव भयणानो सगल्यांक दर एका मनशाक देवान एक बी म्हणून ह्या धरतेर घातली. एक बी जेन्ना धरतेर घालता तें झाड वाडटा आनी ताका फळां येता. आमच्याय कडल्यान फळां येवपाक जाय. आमकां तर हे धरतेर देवान घातल्यार आमच्या कडल्यान फळां येवपाक जाय म्हणून देवान घातल्या. आमी फकत ह्या संवसारांत जिवंक जाय म्हणून न्हू. ह्या संवसारांत फकत तूं ह्या संवसारांत जिवंक जाय म्हणून चिंतलय जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा तूं ह्या संवसाराच्यो सगळ्यो वस्तू एकठांय करता. जेका वाळय लागतली, जेका सोनस लागतली म्हणजे राष्ट्र. आनी आमी कितें करता? ह्या संवसारा फाटल्यान मानता हो संवसाराचें तुका सगळ्यो देव दितलो. सर्गीचो बापूय तुका मागता पळय ते दितलो. पूण संबंद आसपाक जाय म्हाजो. आनी भाव भयणानो हांव डेली हें करता. हांव डेली बसतां सगळें जाल्या उपरांत बसतां आनी उलयता बापाय लागीं आनी सांगता ताका तूं म्हाका शिकय, तूं म्हाका दाखय तुजो प्लॅन कितें आहा पळय तो. पावलार पावल म्हाका तूं बोटाक बोट धर आनी म्हाका पावल म्हणटा. आयजाया 41:10 सांगता आमकां भियेनाका हांव तुज्या वांगडा आसा. निराश जायनाका हांव तुजो देव. हांव तुका घोटाय दितलो. हांव तुज्या हातीक घोट धरतलो. हांव तुका आदार दितलो. हें देवाचें उतर आसा. आयजाया 41:10 म्हणटकूच देवा लागीं वचपाक जाय. वचना जाल्यार कितें जाता भाव भयणांनी? म्हाका कितें गरज आहा? आतां म्हाका बापाय कडल्यान पयशे जाय. बापायन सपोर्ट पडटले म्हाका पयशे जाय न्हू. हांवें वचून सांगचें पडटलें न्हू. हांव सांगता वचोन डॅडी म्हाका थोडे पयशे जाय आनी मागीर तो म्हाका काडटा आनी दिता. पूण हांव तर बापाय लागीं वचना नाजाल्यार म्हाजो संबंद बापाय वांगडा कसो आसतलो? आनी जायते टायम भाव भयणानो जसो आमचो संवसारांत संबंद आहा बापाय वांगडा तोच संबंद आमी सर्गीच्या बापाय वांगडा दवरता. तर भिवू नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. हुस्केवन घाबरून पळोवंक नाका कित्याक हांव तुजो देव. तुका हांव बडवण करतां आनी मजत दितां. म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरतां. कितें म्हणटा? आपणाच्या उजव्या हातान तुका सांबाळून. भाव भयणानो आमचो देव आमच्या वांगडा सदांच आसा. आमी बरें केलें म्हणून आमच्या वांगडा आसतलो, वायट केलें म्हणून आमकां सोडटलो ना. आमचो देव आमच्या भितर सदांच आसा. पूण हांव तर उलो मारिना जाल्यार म्हाका फायदो जायना. सिंपल.
आतां पवित्र आत्मो म्हाज्या भितर आसा पूण तर हांव ह्या पवित्र आत्म्यान तो रुलो मारिना नाजाल्यार पवित्र आत्मो तुमचो उगी रावतलो. पूण जेन्ना ह्या पवित्र आत्म्याचो आदार तूं मागतले हो पवित्र आत्मो तुका आदार दीत रावतलो. पवित्र आत्मो आदार दीत रावतलो. आनी भाव भयणांनो हो आमचो बापाय वांगडा आमी संबंद वाडोवपाक जाय. आनी हेच आयज आमी शिकपाक गेल्या आनी मागीर म्हणटा तो तुजी खोशी जाता तशी संवसाराक जाता. आमी कोणाची खोशी करता भाव भयणां? आमची खोशी करपाक गेल्या काय देवाची? हेजेर आमचो नियाळ आसपाक जाय. सगळ्यांत आमी ह्या संवसारान आहा म्हणून सगळ्या संवसाराचेर चिंतल्यार जायना. हांगर तूं कितके वर्सां जियेतले? आमी हांगर कितके वर्सां जियेतले? मॅक्झिमम 100 वर्सां, 100 मिनिमम धरुया. 100 वर्सां तूं जियेतले. तर 100 वर्सां जाल्या उपरांत मागीर आमी खंय वचपाचें? 100 वर्सां जाल्या उपरांत खंय वचपाचें? स्वर्गार काय इफेरना? म्हणटकूच आमचो परमनंट डेस्टिनेशन जावन आसा देवाचें घर. पूण ह्या देवाशी हांवें संबंद जोडूंकूच ना आजून. पूण म्हाका तेजें घर जाय. पूण म्हाका तेज्या वांगडा संबंद ना. तशें जायना भाव भयणांनो. देवा वांगडा हांगूर आमी संबंद जोडूं. जेजू क्रिस्ताक तूं वयर गेल्या उपरांत म्हाजो सोमी दोनी आनी सरवंडार म्हणूंक शकना. तुवें हे धरतेर आसतना म्हणूंक जाय जेजू तूं म्हाजो सोमी दोनी आनी सरवंडार. आनी ती जावन आसा बापाची खोशी. ती जावन आसा बापाची खोशी की आमकां तेणें आपणाचो पूत धाडून आमकां सगळ्यांक एकठांयला. भाव भयणांनो आदावांक लागून आमी बापाय कडल्यान पयस जालीं. सगळीं आमी पयस जालीं. कोणूच ना ह्या संवसारान जो बापाय कडल्यान पयस जालना. पूण जेन्ना जेजूक धाडलें एका आदावान कडल्यान आमकां पातक येयलें. दुसऱ्या आदावा कडल्यान जेजू क्रिस्ता कडल्यान आमकां सोंतपण येयलें. देवाचो सैम आमच्या भितर येयलो. जो पातकाचो सैम आमच्या भितर येयल्लो आतां देवाचो सैम आमच्या भितर येयलो. आतां आमी आमच्या भितर देवाचो सैम आहा. म्हणटकूच देवाचो सैम आहा म्हणटकूच पवित्र आत्मो म्हाज्या भितर येता. आतां पवित्र आत्मो म्हाज्या भितर येता कित्याक देवाचो सैम आहा. सोंतपण दिलां. सैतान चोरून वतलो म्हणून खबर आहा. म्हणटकूच देव कितें करता? आपणाचो आत्मो आमच्या भितर धाडटा आनी आमच्या आत्म्यांक सील करता. एफिशियन्स 1:13 म्हणटा आमकां धाडटा आनी सील करता. म्हणटकूच आमचो देव इतको मोगाळ देव फकत पवित्र आत्म्यान आमकां भितर धाडिना आमच्या आत्म्यान सील करून दवरता. सैतानान तर हात लावपाक जाय नाजाल्यार पवित्र आत्म्यान पयलो हात लावपाक जाय. आनी पवित्र आत्मो त्रिएक देवाचो तिसरो भाग. बाप, पूत, पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा आनी हो आमकां सोडचो ना. आमी मेल्या आमी मरता पळय त्या दिसा तो वयता. पूण आमच्या भारी पवित्र आत्मो सदांच आसतलो. आनी एकदां तुका देवान सील केलो म्हणटकूच मागीर म्हाजें जिवीत कशें? म्हाजें जिवीत तेज्या उपरांत ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवोवपाचें. ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवोवपाचें. मॅथ्यू 6:33 काडला. मॅथ्यू 6:33 कितें म्हणटा? सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हीज रायचियसनेस एंड ऑल अदर थिंग्स वील बी एडेड अनटू यू. देवाच्या राज्याच्या नेमा प्रमाणे जियो आनी ताकाच मानता ते करूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. सगळ्यो व्हडलो हुस्को आमचो कितें आसपाक जाय? देवाचें राज सोदपाक. आतां भाव भयणांनो आदल्या टायमार राजा आसताले आनी तो राजा आपणाचे परजेक कितें बरें पळय तें तो बरोवन दवरतालो. कायदे करतालो. आतां आमचोय गव्हर्मेंट आसता. युक्नळो गव्हर्मेंट येता आपणाचे कायदे करता आनी तुवें असो जियोवपाक जाय म्हणटा. ह्यो स्किमी हाडटा त्यो स्किमी हाडटा. आमच्या देवान आमकां स्कीम हाडलेली आहा. राजाचो राजा जेजू क्रिस्त. राजाचो राजा जेजू क्रिस्त आमकांय तेणें
स्कीम हाडलेली आहा ती म्हाज्या भितर आहा नाजाल्यार म्हाज्या बापायचे ते तुजे. जे म्हाज्या बापायचे ते तुजे, तूं म्हाज्या भितर आहा. म्हणटच भाव भयणांनो, देवाचें उतर हांगा क्लियरली म्हणटा, सीक फर्स्ट द किंगडम. किंगडम म्हणजे राजाक सोद, आनी राजाक सोदताय पळय तेन्ना तेज्या कायद्या प्रमाणे जिये. आनी जेन्ना तूं तेज्या कायद्या प्रमाणे जियेताय तेन्ना सगळें तुका मेवतलें. कित्याक ही देवाची प्रॉमीस. सुण्याक आनी आमी शेपडेक पयस करूंक शकता. एक सुणो आसता, सुणो आनी शेपडी सेपरेट जाता ना. ज्या जाग्यार सुणो वयता थंयसर शेपडी ना. तशेंच जेन्ना तूं देवाचें राज सोदताय ऑटोमॅटीक तुका कितें जाय पळय तेजें प्रोविजन तुका ऑलरेडी देवान केलां. ऑलरेडी देवान केलां, करतलो न्हू. पूण हांव जाणा जावपाक जाय म्हाज्या बापाय वांगडा हांवें संबंद कसो वाडोवपाक जाय पळय. व्हेरी इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो, देवा वांगडा म्हाजें उलोवप जावपाक. सर्तीच्या बापाय वांगडा, जेजू वांगडा आनी पवित्र आत्म्या वांगडा. हेज्या पयलीं केन्ना करूंक ना, नाल्यार आतां करपाक स्टार्ट कर. आनी हांव तुमकां सांगता भाव भयणांनो, तुमचें लायफ चेंज जातलें. मागणें करपाची गरज ना. बापायक वच आनी सांग, उलय तेची. सर्गीच्या बापाक तूं सांग म्हाका हांवें कितें करपाक जाय आयच्या दिसाक. आयचो हो तुवें म्हाका दीस दिला, हांव तुका आर्ग दिता, महिमा दिता. आयज हांवें स्वास घेतला, तो तुवें म्हाका दिला. कोविडाच्या टायमार कितें जालें भाव भयणांनो, ऑक्सिजन पासून घेवपाक पयशे दिवचे पडटाले लोकांक. आमी दिसाक कितके ऑक्सिजन घेता, आमी कोणाक पयशे दिता? आमी कोणाक पयशे दिता? ह्या सर्तीच्या बापायन आमकां रेडी करून धरलेले आहा आनी हो स्वास आमी फुकट घेता. आनी कोविडाच्या टायमार लोक मरतालो, ऑक्सिजन ना. आनी त्या टायमार कोण येयले, ऑक्सिजनाचें इम्पॉर्टन्स कितकें पळयलें. आनी हो सर्तीचो बापूय रावता आमकां, जेजू रावता आमकां, पवित्र आत्मा रावता आमकां उलो मार. आमी उलो मारपाक जाय आमच्या देवा लागीं, हें आमकां देवाचें उतर शिकयता. तूं उलो मार म्हणटा आमच्या बापा, उलो मार बापाय. जेजू सांगता, जेजून सांगला तें तरी आयकपाक जाय. जेजून सांगला बापायक उलोय. आतां जेजू बापायक कडल्यान येयला. जेजूक पळयलो जाल्यार आमी बापायक पळयलो. तो म्हणटा आपूण येयला म्हाज्या बापायची खोशी करपाक, तूं म्हाज्या बापायशी उलो मार म्हाज्या नांवान. आनी आमी मारपाक जाय भाव भयणांनो, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताका लागून हो प्रेयर जो आमी आहा आमी डेली म्हणटा, पूण आमकां हेजो मिनींग खबर ना. आमी कोणाचें राज सोदता, कोणाची खोशी सोदता. आमी आमची खोशी करपाक येयल्या, आमी देवाचें राज हांगा स्थापीत करपाक येयल्या, काय आमचें राज स्थापीत करता. इम्पॉर्टंट म्हणटा तें आमी देवाचें राज स्थापीत करपाक येयल्या. जेजून एक बी सर्तीच्या बापायन एक बी घातली, जेजू क्रिस्त. आनी एके बियेन ही आमी तेजी फळां. तेच्या उपरांत सर्तीच्या बापायन आमकां घातले ह्या संवसारांत बीत, आनी आमच्या कडल्यान तशींच फळां येवपाक जाय. आमी हांगा बेश्टीनान भाव भयणांनो. ताका लागून जेरेमाया 29:11 म्हणटा, आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू, अ प्लॅन टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू. आपण ऑलरेडी तुज्या खातीर कितें आहा तें आपणें थारायलेलें आहा. तूं म्हाजेशी यो आनी हांव तुका सांगतलो. आमी वचपाक जाय भाव भयणांनो बापाय लागीं. व्हेरी इम्पॉर्टंट. हेच्या पयलीं करूं ना, 10 मिनटां बापाय लागीं, जेजू लागीं आनी पवित्र आत्म्या लागीं उलया आनी मागीर पळया तुमचें लायफ कितकें चेंज जाता. जेजून सांगला म्हणून आमी करपाक जाय भाव भयणांनो. आनी वाचो म्हणून वाच. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमचेशी म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणा. ती येवजण म्हळ्यार शांती दिवपाची, नश्ट हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बरोशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. म्हणटच पळयलें भाव भयणांनी देवाची येवजण. आतां घर आमी बांदता, हें घर बांदलां पळय तेन्ना हेजो प्लॅन काडलो. बेश्टोच कोणें येवन
भोवती काडून ना, प्लॅन काडटा आनी मागीर घर बांदता. तसो सर्गीच्या बापायन ऑलरेडी आमकां प्लॅन करून दवरलेलो आहा. पूण हो प्लॅन कितें आहा, तो बांदप्याक दिवपाक जाय. तेन्ना तो घर आपणाचें बांदतलो. सर्गीचो बापूय रावता तुका हो प्लॅन दिवपाक. अशें तुजें घर बांद, खडपार बांद, देवाच्या उतराचेर बांद, अशें तुका सांगपाक रावता. पूण तूं बापाय लागीं वचनाय, नाजाल्यार तुका कहो कळटलो तुज्या लायफाचो प्लॅन कितें आहा पळय तो. आनी एवरी डे भाव भयणानो, जेन्ना तूं वयताय तेन्ना देव तुका रिवील करता. आतां आमी हांगर देवाचें उतर घेता आनी थोड्या दिसांनी आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर वयतले. कित्याक देवाची येवजण. देव म्हणटा आपणाचें उतर वच आनी परगट कर, आनी ह्या उतरान सुटका मेळटली. आय वील नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ वील सेट मी फ्री. देवाच्या उतरान तुका सुटका मेळटा. कसलेय दिवस आसूं, कितेंय आसूं, देवाच्या उतरान सुटका. म्हणटून हें देवाचें उतर सर्गीच्या बापाय कडल्यान जेजूजान आसा. आनी जेजू हें उतर सर्गीच्या बापायचें उतर म्हणटा. लूक 12:49-50 म्हणटा, हांव आपणाचें एक उतर उलोवंक ना, हांव आपणाचें एक उतर उलोवंक ना म्हणटा. आपणाच्या बापायन सांगलां पळय तें उतर हांव हांगर उलयलें. धरतेर जो येयलो जेजू, जेन्ना तेणें उतरां उलयलीं, एक उतर आपणाच्या बापायन सांगलां पळय तें उलयलो भाव भयणांनी. बापाय जेन्ना 5 पाव उणें आनी 2 नुस्तीं मल्टिप्लाय केली, जेन्ना तेणें ती मल्टिप्लाय केली, तेणें कितें केलें, वयर पळयलें आनी देवाक आर्गां दिली आनी मल्टिप्लाय केली. म्हणजे तूं जाण आसाय म्हाजो सोर्स, तुका खबर आहा म्हाजें मोल. आनी हांगर 5 पाव 2 नुस्तीं 5,000 वयर लोकांक पावली. 5,000 बायबलांत बरयलेल्या, उणें उणें 10-15,000 तरी लोक आसतलो. 5,000 जाल्लेच म्हणटा, 5,000 जाल्लेच म्हणटा. म्हणटो तेज्याहून डबल लोक आसतलो. भुरगीं आसतलीं तीं वेचूंक ना. म्हणटो डबल लोक आसतलो इतके. आनी वयल्यान उरले खाण उरले. देवाच्या राज्यान डबल जाता. पूण भाव भयणानो, सर्गीच्या बापाय कांय उलोवंक ना. आनी हेंच आमकां जेजू शिकयता. मॅथ्यू 7:9-11. मॅथ्यू 7:9-11. आपल्या पुतान उलोवंक मागलो जाल्यार ताका फातोर काडून दीत तसलो कोण मनीस तुमचे मदीं आसा जायत आनी मासली मागली जाल्यार तो ताका सोरोप काडून दीत. तुमी वायटोवी जावं न्हय. तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार तितलो अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागता तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. कितकीं जाणां भाव भयणानो, स्कॉलाची तुजी भुरगीं घरा येयलीं आनी तुमच्या लागीं मागलें, मामी म्हाका उणो दी, जावं बटर घालून मस्को पाव कर. तूं मागीर काडटा आनी फातोर दिताय ताका दिता. आतां हे जेजू सांगता, तुमी म्हणटा ह्या संवसारी जावन तुमच्या भुरग्यांक बरें पयते दिता. संवसारी जावन तुमच्या भुरग्यांक बरें पयते दिता आनी सर्गीच्या बापाय लागीं तर तुमी मागलें, मागता तें तुमकां कित्याक दिवचो ना काय म्हणटा. कित्याक सर्गीच्या बापाय इतको मोग आनी कोण करूंक शकना. आमचो मोग भाव भयणानो, भुरग्यांक तर फाल्यां कितें वायट केलें नाजाल्यार आमी कितें म्हणटले, तें आयकना, ताका फकत मोबायलाचेर खेळोंक जाय आनी गुणगुणोवंक स्टार्ट जातली. पूण सर्गीचो बापूय तूं वायट केलें बरें केलें तुजेर गुणगुणना. आपणाची महिमा, आपणाची काकूट तुजेशीन वावयता. गुणगुणना भाव भयणानो. तुवें कंडिशन, तुवें हें केलें, तुवें तें केलें म्हणून तुजो मोग करतलो ना. ताणें ऑलरेडी तुजो मोग केलो आनी आपणाच्या पुताक घाललो.
ऑलरेडी तुजो मोग केला ताणें, पूण हांगोर जेजू म्हणटा तुमी संवसारी जावन तर बऱ्यो वस्तू दिवंक शकतात आनी वायट वस्तू तुमच्या भुरग्यांक दिनात, नाल्यार म्हाजो बापूय जो सगल्यांचो बापूय तुमी मागतात ते तुमकां कित्याक दिवचो ना? हो प्रश्न घालता. आनी हो प्रश्न आमकांय आहा भाव भयणांनो. आयच्या दिसाक हो तुका आनी म्हाका हो प्रश्न आहा. हांव बापाय लागीं वयता काय वचना? आनी वचोंक ना जाल्यार मेवतलें कशें? कित्याक जेजू सांगता म्हज्या बापाय लागीं वच. आनी जेजू सांगता ती उतरां तर आमी आयकना, नाजाल्यार आदामा भाशेन जालें. आदामान देवान सांगलेलें हें फळ खायनाका, तें फळ खाल्लें. आतां जेजू सांगता सर्गेच्या बापाय लागीं वच, आनी आमी वचना. मागीर आमी कोणाचें आयकता? दोन राज आहा, एक देवाचो राज, एक देवसाराचो राज. देवाच्या उतरां विपरीत तर केलें नाल्यार आमी कोणाचें आयकलें? पूण आमकां खबर पासून ना आमी देवसाराचें आयकलें म्हणून. कित्याक आमी देवसार उलयना, हांगर उलयता तुजेशी, ताका तोंड ना. देवसाराक तोंड ना तुजेशीन उलोवपाक, तो चिंतना घालता तुज्या मनांत, आनी ती चिंतना तुजेशीन उलोवंक लागता. आनी ती चिंतना उलोवंक लागता तेन्ना तुजें तोंड ओपन जाता. आनी जेन्ना तुजें तोंड ओपन जालें, आतां कोणाची उतरां उलयता? आतां तूं कोणाची उतरां उलयता? तेन्ना तूं देवसाराची उतरां तुज्या मनान घातलेली ती तोंडांतल्यान उलयली. प्रोव्हर्ब्स 18:21 म्हणटा, जिवीत आनी मरण म्हजे जिबेर आसा, कोण तेचो मोग करता तेजें फळ खातलो. जिवीत आनी मरण म्हाजे जिबेर आसा, दुसऱ्यांचें न्हू. म्हणटकच हांव देवाचें उतर उलयतां काय हें संवसारी उतर उलयतां जें देवसारान तुज्या तोंडान घातलां पळय? मरणाचें उतर उलयतां नाल्यार त्या देवसाराचें उतर? जिवे उतर जेजूचें उतर उलयताय, सर्गीच्या बापायचें उतर उलयताय, पवित्र आत्म्यान दिलां तें उतर उलयताय, नाजाल्यार तें तुजें जिवीत आनी सुभांची? ताका लागून भाव भयणांनो, आमकां देव सांगता आपणाच्या बापाय लागीं वचा. कान दिवपाक जाय भाव भयणांनो, जेजून सांगलें ना. व्हेरी इम्पॉर्टंट सर्गीच्या बापाय लागीं मागणें करपाक. सगळ्यान पयलें मागणें जेजून शिकयलां तें आपणाच्या बापायक उलो मारपाक. आपणाक उलो मार म्हणून सांगोंक ना, ताणें आपणाच्या बापायक उलो मार म्हटलें. मागीर वयताना तो म्हणटा आपणाशीन कितें मागता पळय तें आपूण तुमकां दितलो. पूण पयलें सांगता आपणाचो बापूय जावन आसा व्हरतो. ताका लागून पयलो जागो आमी दिता बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बापाक पयलो घेता, कित्याक तो जावन आसा सोस. तेच्या कडल्यान सगळी घडणी. आनी भाव भयणांनो, आमचो संवसारान बापाय वांगडा रिलेशन आसता तशें सर्गीच्या बापाय वांगडा धरूं नाका. कित्याक आमकां कितें दिसता संवसारान बापूय म्हणजे मातसो स्ट्रिक्ट. बापूय आमी पळयता कसो एक स्ट्रिक्ट म्हणून पळयता, पूण तुजो सर्गीचो बापूय मोगाळ बापूय. भाव भयणांनो, हांगोर कोण आहा? आपणाक एकूच पूत आहा. त्या पुताक ह्या संवसारान धाडटा आनी तुका खुर्सान वयचो पडटलो. कोण बापूय रेडी जातलो? आमचो समज आमच्या दारान एक चेडो आहा तुका आनी तेकाच पाद्री करपाक जाय. आरे बाबा सायडीन मागीर चालू घेर एकलोच आसलो मरे, ताकाय पाद्री जावपाक धाडलो. जाता अशें भाव भयणांनो? जाता. आमी कितें करता? पूण सर्गीच्या बापान आपणाशी एक फळ आहलें तेंच दिलें. इतको आमचो ताणें मोग केलो, कित्याक आमकां सगल्यांक आपणाशी मेळटा. भाव भयणांनो, सगळ्यांक गिरेस्त कोण? सगळ्यांक गिरेस्त कोण? रोचणार देव आमचो सगळ्यांक गिरेस्त. भांगर मोती सगळे तेंकां तेजे कांयच उणें ना. पूण
तुका तर खबर आहा तुवें बापाय कडल्यान कशें मागोन घेवपाक जाय पळय तें तेन्ना तुका मेवतें न्हू. ह्या संवसारांत कितें आसता, जेन्ना तुजो बापाय वांगडा संबंद बरो ना, बापूय कितें करता, आपणाच्या नांवार आहा तें काडटा आनी कोण बरो आहा पळय ताका दिता. कित्याक तो पर्सनली प्रॉपर्टी तेज्या नांवार आहा, तो कोणाकूय दिवंक शकता. आतां फॅमिली कडल्यान येयल्या जाल्यार ताका मागीर सगळ्यांक वांटची पडटा, पूण तेज्या नांवार तो एकट्याच्याच नांवार आहा, तो कोणाकूय ती दिवंक शकता. तसोच सर्गीचो बापूय, तूं यो म्हणटा जेजूच्या नांवान, तूं मागताय पळय तें हांव दितलो. पूण जायतो टायम भाव भयणांनो, ह्या संवसारान जे रिलेशन आहा तेंच आमच्या सर्गीच्या बापाय वांगडा रिलेशन. पूण आयच्यान भाव भयणांनो, ही वाट आमकां जेजून ओपन केल्या आनी हो स्क्रिप्चर आमकां सांगता. जॉन 14:6 आमकां सांगता कितें तें पळय. Jesus said to him, I am the way, the truth and life. No one comes to the Father except through me. जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे बोली. जेजून कितें जाप दिली भाव भयणांनो? हांव जावन आसा वाट, सत आनी म्हाज्या कडल्यानूच वाट आनी एकूच वाट बापाय लागीं वचपाक. ती वाट जावन आसा हांव. एकूच वाट आसा भाव भयणांनो. हांव देवाचें म्हणटा आय एम म्हणजे एकूच वाट बापाय लागीं वचपाक, आनी तो जावन आसा सोब आनी तो आमकां जिवीत दिता. ओत्मीकपणान आमी मेल्ले, कित्याक आदामाच्या पातकाक लागून. तो खुर्सार वयता, आमकां ओत्मीकपणान जिवे करता आनी आपणाचो सैम आमच्या भितर घालता. आतां आमकां उणें कांय ना. आदल्या कोरारान तूं देवाच्या होलीज ऑफ होलीज म्हणून आसता. कोंकणीत कितें म्हणटा ताका? पवित्र जागो. थंयसर फकत मणयारी वचोंक शकतालो, म्हणजे प्रिस्ट वयतालो, मणयारीच वचोंक शकतालो आनी दुसरो मनीस वचोंक शकनासलो. आतां जेजून तुका वाट तयार केल्या. तूं हांगर बस आनी सर्गीच्या बापाक ह्या टायमार तुजो आवाज जाय. आतां आमी उलयता तो पासून आयकता. आपणाची शिकोड चालू आहा म्हणटा. आपणाक उलो मार, आपणाच्या पुतान सांगलेले तेच सांगपाक तो येयला. उगडास करपाक येयला भाव भयणांनो. जेजून सांगला पळय ती उतरां, बापाय लागीं वयतलो एक वाट आनी आमकां बापाय लागीं वचपाक जाय. जेजू ऑलरेडी वाट तयार करून गेलो, पूण वाट आतां आमकां चलपाक जाय बापाय लागीं वचपाक. आनी वाट ही जेजू कडली. ताका लागून म्हणटा बापाय लागीं वयतलोय नाजाल्यार हांव जावन आसा तुका. आनी ताका लागून भाव भयणांनो, आमी जेन्ना नव्या कोरारान आतां मागणें करता तेन्ना आमी म्हणटा आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमी कितकें मागणें कर तूं, मागीर लास्टाक तूं हें सेंटन्स म्हणटाय आनी खबर. कित्याक जेजू क्रिस्ताक फुडें घालताय, तेजें पवित्र वत तूं फुडें घालताय, तेजो सैम तूं फुडें घालताय, तेजें सतपण तूं फुडें घालताय आनी तूं मागता. हो भोगसवण्याचो देव भाव भयणांनो. खुर्सार गेलो आनी भोगसवणें दिली. ही जावन आसा ती वाट. पूण ह्या बापाय लागीं वच म्हणून आमकां तो सांगत आसा. परतून जॉन 14:12-14 पळोवया. जॉन 14:12-14. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जी कोण म्हजेर बाबाक दवरतात ती हांव करता ती कर्तृत्वां आपुणूय करतली आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तृत्वां करतली. कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव करतलो आनी अशी पुता सगळे बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार
हांव तें करतलों. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शाराती दितलो आनी हो तुमचे सगळे सदांकाळ आसतलो. Praise God. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कितके टायम बापायचें नांव ऐकलें तुमी हितून? हें आतां आमी वाचला पळय तितून बापायचें नांव कितके टायम ऐकलें तुमी? ऐकलें तुमी बापायचें नांव? जेजू कितें सांगता? आपणाची बापायची व्हडलीकाय सांगता. आपणाचो बापूय कोण पळय तो सांगता. आख्खे 4 गॉस्पलांनी भाव भयणांनो जेजू फकत आपणाच्या बापायचें म्हणटकूच आमकां उगडास करता. एवरी टायम देवाचें उतर दिवंक वयता थंयसर तो सांगता म्हाजो बापूय जावन आसा सोस. हांव तेजी खोशी करपाक ह्या संवसारान येयला. म्हाजी खोशी न्हू, हांव म्हाजी बापायची खोशी करपाक येयला. आनी जी उतरां बापायन उलयल्यान ती उतरां हांव तुमकां हांगर येवन सांगता. आनी जेजू आमच्या कडेन मागत हा भाव भयणांनो की आमी बापायक उलो मारपाक जाय. जेजू आमचेशीन मागता. हे जेजूचें मागणें आमच्या खातीर की तूं म्हाज्या बापाय लागीं वच, बापायक उलो मार. आनी भाव भयणांनो एका फ्रेंडा भाशेन उलयता पळय तो तूं सर्गेच्या बापाय लागीं वच आनी उलय. हांव उलयतां एवरीडे बापाय लागीं, जेजू लागीं आनी पवित्र आत्म्या लागीं. पयलो बापाय लागीं उलयता तेन्ना हांव असो बसता आनी हांगर उलयता. आनी हांगर उलोवन जाल्या उपरांत हांव म्हणटा हांव हें मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमीन. मागीर हांव हो येता आनी म्हणटा जेजू आतां हांव तुज्या फुड्यान येयला आनी तूं ह्या संवसारान देवाचें उतर परगट करतालो आनी हांवूय देवाचें उतर परगट करता. आनी म्हाका तुज्या भाशेन जावपाक जाय, म्हाका तुज्या भाशेन एग्जाम्पल दिवपाक जाय. हांवें देवाचें उतर दिल्या उपरांत पवित्र आत्म्यान हें उतर सगळें घडोवन हाडपाक जाय जशें तूं घडोवन हाडटालें. आनी हांव जेजूशी उलयतां आनी जेजूक सांगता म्हाज्या भितर कितें करेक्शन करपाक जाय तूं कर. म्हाका खंयसर आनी कितें सांगूंक सोदताय तूं सांग, तूं म्हाका गायड कर. जेजू लागीं उलोवन जालें मागीर मातसो असो वयता आनी मागीर पवित्र आत्म्या लागीं वयता. हें करिना जाल्यार कोता येता भाव भयणांनो. फकत हांव कितें सांगता, हांव कित्याक करता ती तिगायशीन हांव उलयता बाप पूत पवित्र आत्मा. आमी म्हणटा बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पयलें बापाचें नांव घेता आमी, हात वयर घालता बापाचें नांव घेता म्हणजे पयलो जागो तुका. पूण खऱ्यांनीच हो जागो हांवें दिला? खऱ्यांनीच हांवें हो जागो पयलो जागो हांवें देवाक दिला? हेंच जेजू सांगता भाव भयणांनो आमकां. खऱ्यांनीच तुवें म्हाज्या बापायक जागो दिलोय? वच म्हाज्या बापाय लागीं, तो रावता तुका आनी मागता तें मेळटलें. भाव भयणांनो देवाचें उतर सांगता नाल्यार हें उतर घोडल्या बगर रावचें ना. पूण तूं तर वचोन देवा लागीं उलयनाय नाजाल्यार देव तुजें कशें आयकता? ही संवय करपाक जाय भाव भयणांनो आनी बरी संवय. आनी हांव अशेंच हांव जेन्ना देवाशीन उलयतालो तेन्ना ही शिकवण म्हाका ताणें दिली आनी ही शिकवण हांवें पयलीं दिल्या. पूण भाव भयणांनो उगडास करपाक की जेजू आमकां परत परत सांगत आसा की आनी मागीर कितें म्हणटा आपूण तुमकां एक शाराती धाडटलो आनी आपूण तुमकां एकटो सोडचो ना म्हणटा. आमी तेजीशीन वसोंक ना आजून, आमी बापाय लागीं वसोंक ना. पूण शाराती धाडलो ताणें. शाराती धाडलो काय धाडूंक ना? आमी मागलोलो शाराती? फुकट तेणें प्रॉमीस केल्ली जेजून आपूण तुमकां एकटो सोडचो ना. हांव बापाय लागीं वयतलो, हांव बापाय लागीं मागतलो आनी तुमकां हांव पवित्र आत्मा धाडून दितलो. पवित्र आत्मा जावन आसा देव आमच्या भितर आनी बापायची आनी पुताची येवजण भाव भयणांनो हो पवित्र आत्मा तुका सांगतलो
जेन्ना तूं मागणें कोताय बापाय लागीं जेजू लागीं हो पवित्र आत्मो आन्सर घेवन पवित्र आत्मो तुज्या भितर येता. बापाय लागीं कितें उलयलाय जेजूच्या लागीं कितें उलयलाय पवित्र आत्मो तुका आन्सर घेवन येता. आमेन. आनी अशेंच म्हाज्या फाटल्या दिसांनी हांव देवा लागीं कितें मागतालो. अशेंच हांव देवा लागीं हांवें कितें मागलेलें. आनी सकाळीं जेन्ना हांव उठलो आनी सकाळीं उठल्या उपरांत म्हाका सवयी आहा एक व्हिडिओ पळोवपाचो, प्रिचिंगाचेर एक व्हिडिओ पळोवपाचो. आनी हांवें खंयचो येयलो आनी म्हाज्या मनान जालें हो घालपाचो. तो चालू केलो. हांवें जो प्रश्न विचारलेलो तो म्हाका त्या टिचिंगान मेळ्ळो. म्हणटूच कितें जालें भाव भयणांनी, पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो थांब अभय हो जावन आसा तुजो आन्सर. आनी त्या टिचिंगान म्हाका म्हाजो आन्सर मेळ्ळो. म्हणटूच पवित्र आत्मो तुज्या मनान घालतलो, तुज्या आत्म्या लागीं उलयतलो, तुका सपनां दितलो, तुका विजाव दितलो, पूण उलयतलो. पूण वचपाक जाय भाव भयणांनो. जेजू सांगता तें आमी करपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. जेजू जेन्ना ह्या संवसारान जेन्ना हो संवसार चलतालो भाव भयणांनो, बायबलार बरयलेलें आहा 38 times to 40 जावं 45 times बायबलार बरयलेलें आहा आपणाच्या बापायशी मागपाक. पूण आमी जाणात बायबलाचेर जी जेजूची स्टोरी आहा ती जबरशी आज भुरग्यापणायली ना. भुरग्यापणायली तिची स्टोरी ना. पयली आहा जेन्ना तो जल्मलो पळय तेन्नाची. आनी मागीर डायरेक्ट 30 वर्सां डायरेक्ट 30 years जाता पळय तेन्ना जेजूक दाखयता. कित्याक 30 वर्सांचेर तेजी मिनिस्ट्री स्टार्ट जाली. थंयसर डायरेक्ट जेजूक दाखयता. पूण बायबलार रिकॉर्ड केल्ले 38 times आहा. पूण म्हाज्या हिसपान तो उणो तो उणो 50,000 टायम तरी गेलो आसतलो आपणाच्या बापायशी उलोवपाक. 38 times बायबलार बरयलेलें आहा. एवरी टायम तो कितें करतालो, सकाळीं उठलो सेपरेट वयतालो बापाय लागीं मागतालो. शिस्त काय सांगताले तूं खंय गेल्लो मागणें कर. सांजचें प्रिचींग जालें उठलो सायडीक गेलो बापाय लागीं मागतालो. कित्याक भाव भयणांनो हें बरोवन दवरलां. हें बरोवन कित्याक दवरलां? कित्याक जसो जेजू तशें आमी. देवाचें उतर म्हणटा 1 John 4:17 एज जीजस इज सो एम आय इन दीस वर्ल्ड. जसो जेजू तशें आमी. आमी डिफरंट न्हू. कित्याक आमी जेजू क्रिस्तान आतां जियेता. जेजून आपणा भाशेन आमकां केल्या. जेजून आपणाची मागणी आमचेर घातल्या. Acts 10:38 म्हणटा ब्रदर वास Acts 10:38. ह्या नाजाराच्या जेजू पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो. वेता थंय ताणें बरें केलें आनी देवचाराचे पदवेकाल आसलोल्यान बरी केली. कित्याक देव ताचे सवेक आसलो. कोण आसलो तेजे सवय? भाव भयणांनो जेजूय देव न्हू. पवित्र आत्मा तेज्या वांगडा आसलो. देवाचें उतर म्हणटा God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power and he went on doing good. आमकांय भाव भयणांनो जोर एकल्याक तीच मागणी आहा. कित्याक आमच्या वांगडा आमचो देव स्वर्गीचो बापूय आहा हे उगड आसलो. आमचो बापूय स्वर्गीचो बापूय आमच्या वांगडा आहा. तेणेन आमकां जेजूक धाडला आनी पवित्र आत्म्याक धाडला आनी तीच कामां तूं वच आनी तीच कामां तूं कर म्हणून आमकां सांग. कित्याक हांव तुज्या वांगडा. सगळे हेचो सोर्स भाव भयणांनो स्वर्गीचो बापूय. आनी जेजू आमकां तीच शिकोवन दिवपाक येयल्लो ह्या संवसारांत. आपूण आपणा कडेन एकठांयपाक येवंक ना. आपूण आपणाच्या बापाय लागीं एकठांयपाक येयला. कित्याक ही म्हाज्या बापायची खोशी एक पासून म्हाजे भुरगे
म्हाज्या कडल्यान पयस जाल्लें म्हाका ना. एक पासून भुरगे म्हाज्या कडल्यान म्हाका पयस जाल्ले नाका. एग्जाम्पल तुमकां दिता. मॅथ्यू 18:12-14 वाचलें. मॅथ्यू 18:12-14. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सोडून भिणांतली कोळसोरून गेल्यार तिका तो सोदूंक वेचो ना काय? आनी हांव तुमकां खरें सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या 99 शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. कितें म्हणटा देवाचें उतर? देवाचें उतर कितें म्हणटा? एकट्याक पासून इबाडलेले नाका. एकट्याक. आमी तर आमचे समज आमगे गोरवां आनी एक गोरू आमच्या घरा कडेन येवंक ना. येयल्यार तेंचे आमी सोड दितले. येवंक ना पळय ताका सोदूंक भोंवतले. आनी जेजूक ताणें धाडलो ह्या संवसारांत शेळ्ळा तांकां सोदपाक. आनी आतां जेजू परत गेलो. आतां म्हणटा देवाचें उतर दी. देवाचें उतर दिता आनी हें देवाचें उतर दिता. म्हाजी शेळी तर सांडलेली आहा, नाल्यार म्हाजी मोहिमा म्हाजी कुरपा तेज्या लागीं व्हांवतली आनी तो म्हाज्या कडेन परत येता. ही देवाची खोशी जावन आसा, सर्गीच्या बापायची खोशी. एक पासून आपणाचे भुरगे एक म्हणटा हांव जेजू म्हणटा एक पासून आपणाचे भुरगे सांडलेले ताका ना. इतको भाव भयणानो आमचो मोग करता. आमी पातकान जेवंक, आमी कशेंय जेवंक, वायट जिवी जेवंक, पूण सर्गीचो बापायचो स्वयं चेंज जायना भाव भयणानो. सर्गीच्या बापायचो स्वयं चेंज जायना आमच्या कडल्यान. सर्गीच्या बापायची कृपा आनी सर्गीच्या बापायची मोहिमा सदांच आमच्या कडेन व्हांवत आसता. तो मनीस मोग करता तो करिना. तेणें ऑलरेडी आमचो मोग केला आनी तो मोग करीत रावतलो. आनी पवित्र आत्म्यान सांगत रावतलो ताका शिटकाय, ताका हाड, देवाच्या राज्यान हाड, ताका देवाच्या राज्यान हाड. ताका लागून भाव भयणानो पवित्र आत्मा आमकां दी. देवाची जाणवाय दिवपाक. आनी हो पवित्र आत्मा आमच्या भितर येता तेन्ना आमकां बापायक उलो मारूंक शिकयता. हो पवित्र आत्मा आमच्या भितर येता तेन्ना भाव भयणानो तो बापायक उलो मारूंक शिकयता. रोमन्स 8:15-17 वाचता. तुमकां आनीक एक फावट भिरांतीन बोगता कसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. खरें म्हळ्यार तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं कोत्ता तो आत्मो की तुमी घेतला. ताच्या बळान आब्बा म्हणजे बापा असो आमी उलो मारता. आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. भाव भयणानो हो पवित्र आत्मा आमच्या भितर येयला तो गोवाय दिता. आनी आमी देवाची भुरगीं म्हणून हो आमकां गोवाय दिता. आनी हो सांगता आमी तो राबा बापा म्हणटा भाव भयणानो. आमी तेर्स करून बसता जावं आमी देवाक उलो मारता. नाल्यार हो पवित्र आत्मा तुका हुस्कायता न्ही. तेर्स करपाचो टायम जाला. हो पवित्र आत्मा तुका सांगता देवाचें उतर वाचपाचो टायम जाला. पवित्र आत्मा तुका हुस्को घालता. ताका लागून देवान हो आमकां आमच्या भितर आत्मो घातलेलो आहा भाव भयणानो आमकां हुस्कायपाक. आमच्या भितर एक तिस्तिमेत जाता. जेन्ना भाव भयणानो आमी काजार जाता तेन्ना आमकां कितके विटनस लागता? 2 विटनस लागता. तसो पवित्र आत्मा आमच्या भितर आनी म्हाजो आत्मो विटनस जाता की आमी स्वर्गा वयली भुरगीं. ह्या संवसाराची न्हू
स्वर्गा वयल्या बापायची भुरगीं. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी धोनी आनी सोरवंडार म्हणून मानून घेतलो भाव भयणांनो, तेन्ना आमी आमचें जिवीत सर्गीच्या बापायक दिलें. जेजू येयला आमकां बापाय लागीं एकठांय करपाक. आनी जेजू म्हणटा तुका वचपाक जाय स्वर्गार, नाजाल्यार म्हाज्या कडल्यान वचचें पडटलें, पूण वचपाक जाय आमकां बापाय लागीं. कित्याक तेच्या लागीं ताका लागून तो बाप, पूत आनी पवित्र. पयलो बाप, मागीर पूत, मागीर पवित्र, तिगूय देव. डिफरन्स कांय ना, पूण बाप जावन आसा सोस, जेजू जावन आसा ती वाट, आनी पवित्र तो घडोवन हाडटा. उलयता पळय ते घडोवन हाडटा पवित्र. आनी आतां आमी पळोवया कित्याक लागून आमी बापाय लागीं वचपाक जाय पळय, कित्याक लागून आमी बापाय लागीं वचपाचें तें पळोवया. जॉन 15 वाचता. जॉन 15. हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप फुलवाडी. म्हजे सवेक रिगलोलो ना जावन फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता, आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो मेळटा. पुरो पुरो. आतां जेजू सांगता आपूण आपूण कोण? दाखवेल. दाखवेल म्हणटा आपूण. आनी आपणाचो बापूय कोण? म्हणजे गार्डनर, ओनर ह्या दाखयलीचो. आतां दाखयल आहा, ओनर आहा. आतां ही सांबाळटलो कोण? दाखयल आपणाकूच सांबाळूंक शकता काय ताका ओनर जावन? ओनर जावन म्हणटकूच सर्गीचो बापूय आपणाच्या पुताक जे दाखयल हांवें ताका लागून म्हटलें तो जावन आसा बी, आनी ते बिये आमी फांटे, आनी आमी हे फांटे आहा पळय ते फळां हाडटले. आनी हांगा देवाचें उतर म्हणटा जे खाणे दाखयले ना, जे कांय फायद्याचे ना, तो म्हणटा सर्गीचो बापूय ते काडून उडयता. कित्याक जेजूचें ते सगळें खाता, पूण जेजूचें काम करिना. जेजूची गोडसाण सगळी खाता, जेजूचें रगत खाता, पूण जेजूचें काम करिना. आनी फुडें म्हणटा आनी जो खानो फळ दिता ताका म्हणटा भेंड दिता. झाड झाडाक बेडूंक शकता? आतां भेंड जावन आतां सर्गीचो बापूय भेंड दिता. म्हणटकूच हांव मागणें करतना सर्गीच्या बापायक तेंच सांगता, म्हाज्या भितर कितें भेंडपाचें आहा तें तूं भेंड. कित्याक ह्या झाडाचो अधिकार तुजो आहा. तूं भेंड आनी उडय, म्हाज्या भितर कितें गरज ना पळय ती. हांव भाव भयणांनो, हांव म्हाज्या भितरले हांव म्हाज्या आंगाची बेनोर काडूंक शकना. एक झाड आपणाची बेनोर काडूंक शकना. आपणाचीच बेनोर झाड काडिना. आमी कोणाकूय हाडटा आनी ती बेनोर काडून घेता. म्हणटकूच सर्गीचो बापूय जेजू सांगता आपणाचो बापूय काडटा ती. हे झाड जेजू क्रिस्तान जे आहा पळय तेंच्या भितर बेनोर आहा तो बापूय काडटा. बाप भयणांनो कितकें इम्पॉर्टंट बापाय लागीं वचपाक सांगपाक ताका. म्हाज्या भितर तर कसली बेनोर आहा, म्हाज्या भितर तर कसलें वायट आहा, जाल्यार सर्गीच्या बापाय तूं काडून उडय. हांव तुका फूल परमिशन दिता. म्हाका तुज्या भाशेन जावनी, जेजू क्रिस्ता भाशेन जावनी, आनी तेज्या भाशेन म्हाका काम करूं दी. आनी सर्गीचो बापूय पवित्रत्म्यान सांगता आनी तुका तुजें एरिया दाखयता आनी ते देवाचें उतर घेता आनी तुका धुवन काडटा. सगळें काडून उडयता भाव भयणांनो. आनी हांवें फाटल्या दिसांनी म्हाज्या बायबल क्लासीक सांगलेलें, म्हाका मातशें टायम टू टायम सगळें सारकें जावपाक जाय. सगळें तशें म्हाका म्हाजें हें आहा. आनी हांव GMCन म्हाका लीव जाय म्हणून हांव गेल्लो. जेन्ना लिवीक हांव गेल्लो नाल्यार हांव 8 गेल्लो,
डॉक्टरान ताका सांगलेलें ताका लीव दी आनी ताका वचोन ये म्हणून. 8 गेल्लो 12 पासून म्हाका लीव मेळोंक ना. आनी हे चेडूं जे लीव बरोवन दिवपी हे चेडूं सगळ्या लोकांक हेल्प करीत आहा, आदार दिता. कोण येता फायली घेवन हे करता, धांवता, डॉक्टराशेन वयता, येता येता. आनी हांव थंयसर 8 जाली, 9 जाली, 10 जाली, 11 जाली, 12 जाली, 5 वरां जालीं. आनी बायल म्हाका फोन करता, अरे खंय पावला तूं, खंय पावला? आमकां हांव लिवीक रावला मातशें बिजी आहा न्ही. आनी देवान म्हाका दाखोवन दिलें की तुवें मागलेलें तुका पाशियेंस जाय म्हणून हे पळय हे हांवें पाशियेंस तुका दिला. आयज तुवें तुजें तोंड उखडूंक नाय आनी हे हांवें पाशियेंस तुका दिला. आतां कळ्ळें भाव भयणांनो कितें जालें पळय तें. कित्याक हांवें देवाक सांगलें पळय म्हाका पाशियेंस ना, म्हाका टायम टू टायम हेंच जाय तेंच जाय. हांवें म्हटलें हो एरिया म्हाजो तूं सारको कर, म्हाका पाशियेंस दाखय. आनी 5 वरां भाव भयणांनो वयल्यान ती म्हाका म्हणूंक लागली, हिंदू भयण तिचें गिता नांव तेजें, हिंदू भयण ती म्हाका म्हणूंक लागली, भावा म्हणूंक लागली, भावा म्हणूंक लागली, भावा म्हणूंक लागली, सॉरी आं म्हणूंक लागली. हांवें म्हटलें भयणी, हांवें म्हटलें तुका 5 वरांक पळयल्या, म्हटलें तुवें सगल्यांक हेल्प केला, म्हाज्या भितर म्हटलें संतोश आसा म्हणून हांवें तुका कांय म्हणूंक ना. तुका टायम मेवता तेन्ना तूं म्हाका दी. आनी त्याच टायमार तेणें म्हाजें सगळें भरलें, फॉर्म घेतले आनी हाडलें आनी म्हाका दिलें. भाव भयणांनो देव पाशियेंस. पूण हांवें सांगपाक जाय न्हू म्हाजो एरिया खंयचो तुका खबर आहा. म्हाका राग येता देवाक सांग, म्हाका राग येता. हे रागार म्हाका कंट्रोल करपाक तूं शिकय. आनी भाव भयणांनो हो राग जेजू आज सर्गीचो बापूय तुजो मुळांसान काडून उडयतलो, मुळांसान काडून उडयतलो. कित्याक तो बेंटा. जेजू सांगता म्हाजो बापूय बेंटा, ते गरज ना पळय ते सगळे आमचे जे आमकां जे खाता हे राग आमकां खाता. बोक्साणे आमी दिना दुसऱ्यांक, ते आमकां खाता. सैतानाच्यो ज्यो आमचे भितर मांड्यो सैतान घालता त्यो आमकां खाता. राग येता, भिरांत येता, हे सगळें खाता आमकां आनी खायत रावता. पूण जेन्ना सर्गीच्या बापायशीन वयतलोय आनी तूं सांगतलोय बापाय म्हाका भिरांत येता, म्हाका राग येता, म्हाका बोक्साणे दिवंक जायना, आनी जेन्ना हे तूं सांगतलोय सर्गीचो बापूय तुज्या भितर काम करपाक स्टार्ट करता. हांवें म्हाज्या जिवितांत पळयलां म्हाजें आनी बापायचें रिलेशन बरें नासलें. पूण हांव म्हाज्या बापायचो मोग करतालो कित्याक म्हाजी आवय भुरग्यापणारूच मेली. हांव काजार जावच्या पयलीं म्हाजी आवय मेली. म्हणटकूच हांवें म्हाज्या आवयक उतर दिल्लें हांव बापायची कुयदाद करतलो. म्हाजो बापूय म्हाका खूब त्रास करतालो. हांव म्हाज्या पयशांचेर जियेतालो, सगळें म्हाजें आसलें. हांवें घर बांदलेलें पूण हांव बापाय वांगडाच रावतालो. घर हांवें भाड्याक केलें आनी हांव बापाय वांगडाच रावतालो कित्याक हांवें आवयक उतर दिल्ली. आनी हांवें 21 वर्सां अशें त्रास काडले. पूण एक दीस म्हाजें पाशियेंस काबार जालें. हांवें बापायचेर थापट मारलें आनी हांव घरांतलो भायर सरलो आनी गेलो. पूण भाव भयणांनो थंयसर काबार जावना कित्याक देवाचें उतर तुका खाता. ते पवित्र आत्मा तुज्या भितर आहा तो सांगता तुवें पातक केला, तुवें तुज्या बापायचेर हात उखल्लाय. आनी 3 दीस म्हाका झेम पडना आनी हांव रोडटा कंटिन्यूस 3 दीस हांव रोडटा. आनी बायल आनी भुरगीं म्हाजी आबालार जाल्या. अरे जाला कितें इसर तें जाला पळय तें. पूण म्हाका फुगासांव जाता भितर. उठलो आनी आमच्या पादेकार आशिल्लो आनी पादेकाराक सांगलें अशें जाता. तो वच म्हणूंक लागलो आनी बोक्साणे माग गेलो. बोक्साणे मागले, पांयान बोट धरले, सॉरी म्हणलें. पूण भाव भयणांनो काळजान सांग जालें. पादेकारान सांगलें केलें, ओबिडियंट जालो, बोक्साणे मागले, पूण काळजान सांग जालें. ताका पयल्यार म्हाका तिडक येतालो. पूण जेन्ना हांव देवा लागीं मागोंक लागलो सद्दां म्हाका बोगसुपाक आदार दी. भाव भयणांनो कंप्लीट
कंप्लीट इल्ले पासून उरोंक ना, कंप्लीट मुळान सावन देवान काडून घेतलें. आनी आतां म्हाजो बापूय म्हाजो बेस्ट फ्रेंड. प्रेज गॉड. कित्याक बापायक सांग जायना म्हाज्या लागीं. हांव ताका पळयल्या उपरांत म्हाका राग येता. आनी जेन्ना हांवें ताका सांगलें आतां आपणाचेर पातया म्हणून, आतां आपूण करतलो, तुवें कितें कितें करपाक जाय पळय तें आपूण तुज्या भितर मोग घालतलो. आनी हो पवित्र आत्म्याचो मोग म्हाज्या भितर व्हांवंक लागलो. आनी बापायक जेन्ना हांव पळोवंक वयतालो हांव खुशाल. आतां तो म्हाका कितें सांगल्या बरोबर करचो ना. फोन मारतलो म्हाका सांगतलो, कितें करूंक जाय म्हाका सांगतलो. एका टायमार म्हाका पळोवन घेयनासलो. पूण जेन्ना देव कंप्लीट करता तेन्ना कंप्लीटूच करता. म्हणटच ताका लागून भाव भयणानू आमी वचपाक जाय आमची भेनूवर सर्गीचो बापूयला. म्हणटकूच तो सोमोन भाव भयणानू जेजून सांगला पळय तो आमी जोडपाक जाय भाव भयणानू. कित्याक जेजून तर सांगला नाजाल्यार आमी तें करपाक जाय. जॉन 16:26 वाचलें, 26 ऑनवर्ड. त्या दिसा तुमी म्हजे नांवे मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप काश्या तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवात उपजला म्हूण तुमी भावाक धरला. हांव बापासून उपजला आनी संवसारांत आयला. आतां हांव संवसार सोडटां आनी बापाशी वेतां. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. म्हणटकूच भाव भयणानू पळया, आख्या गॉस्पलान तूं पळयशी वाचता तेन्ना मुद्दम नोट करून धरा तुमच्या बायबलान बापायचें नांव कितके टायम जेजू घेता पळय. तेन्ना तुमकां कळोन येतलें आपणाच्या बापायचो मोग जेजून कितको केला. आनी जेजून तर भाव भयणानू आपणाच्या बापायचो मोग केला नाल्यार कितको आमी करपाक जाय. जेजून तर आपणाच्या बापायचो मोग केला नाल्यार आमी आमच्या बापायचो कितको मोग करपाक जाय. कित्याक जेजू तीच खबर आमकां सांगपाक ह्या संवसारान येयली की आपणाक बापायन धाडला सगल्यांक तुमकां एकठावपाक आपणाक. आनी जायते टायम भाव भयणानू आमच्या बापाय वांगडा रिलेशन ना. आमी मागता हांव म्हणना, आमी मागता हांव जेजू लागीं मागता, आमी पवित्र आत्म्या लागीं मागता. पूण एक खंय ना खंय आमी जेजूचें आमी आयकोंक ना. आपणाच्या बापायक उलो मार म्हणटा पळय खंय ना खंय भाव भयणानू आमचो बापाय वांगडा आमचो संबंद बरो स्ट्रॉंग ना. कितकी जाणां बापायक उलो मारतालीं सांगा म्हाका. बापाक आ फादर सोडून आमच्या बापा हे मागणें सोडून कितकी जाणां बापायक उलो मारता. तेन्ना म्हणजे आमी चडशीं जाणां आमी उलो मारिना. कित्याक उलो मारिना? आमी तो संबंदूच जोडूंक ना. आमी नियाळ करूंक ना जेजू कितें उलयता पळय तेजेर. आख्खो चारूय गॉस्पल तूं पळयशी नाल्यार जेजू आपणाच्या बापायचीच गजाल सांगता. कित्याक बापायन धाडलो तो. गॉड सो लव द वर्ल्ड. देवान इतको संवसाराचो मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. बापायन धाडला भाव भयणानू. बापायन धाडला आपणाक एकठांय जावपाक सगळीं जाणां. आनी ह्या बापायचेर आमचो नियाळ आसपाक जाय. ह्या बापायचो आमी मोग करपाक जाय. बापायच्यान आमी उलोवपाक जाय भाव भयणानू. हांव तुमकां गॅरंटी दिता नॅक्स्ट वीक जेन्ना आमी हांगर येतले तेन्ना तुमी तर बापाय लागीं उलयल्या एका विकान तुमच्या लायफान कितके चेंजीस जाल्या ते तुमी म्हाका सांग. आनी हांव गॅरंटी दिवन तुमकां सांगता तुमचें लायफ सुपरनॅचरलूच आसतलें. कित्याक डायरेक्ट बापाय लागीं गेलेली जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजून सांगलेलें पळय तें उतर तुमी सांबाळलें. जेजून जे उतर उलोवन धरलेलें तें तुमी सांबाळलें. जॉन 14:23 म्हणटा. जॉन 14:23 म्हणटा मोस्ट एश्योर्डली आय से टू यू इफ यू लव माय वर्ड माय फादर विल लव यू अँड वी विल कम अँड मेक अ ड्वेलिंग प्लेस इन यू. जेजून ताका प्रतिपाळ केलो
म्हजो मोग कोत्ता ती म्हजें उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी तांचे ताय येतल्या आनी तांचे सगळें ठिकाण करतल्या. कितें जाता ह्या देवाच्या हो आतां जेजू सांगता जेन्ना म्हाज्या उतराचेर तूं मोग करतलो. आतां हें उतर जेजू आमकां उलोवन धरला पळय तें आनी जेजू सांगता जेन्ना ह्या म्हाज्या उतराक तूं पाळून करतलो, ह्या म्हाजें उतर तूं सांबाळटलो, ह्या म्हाज्या उतरा प्रमाणें तूं जियेतलो, तेन्ना म्हणटा म्हाजो बापूय तुजो मोग करतलो. कित्याक ही उतरां बापायन उलयलेली ती उतरां जेजून तुका सांगली आनी ह्या उतराचेर तूं पाळून करताय म्हणजे बापायचो हुकूम तूं मानताय. आनी जेजू म्हणटा जें उतर दवरलाय म्हणून म्हाजो बापूय तुजो मोग करता. आनी आमी कोण आतां आमी जेनेसीस 1:26 पळयता एंड गॉड सेड लेट अस म्हणजे आमी बाप पूत पवित्र आत्मो खंय येतलो. बाप पूत पवित्र आत्मो खंय येतलो बाब भयणांनी. देवाचें उतर सांगता आतां वाचलेलें न्हू ब्रदरा. देवाचें उतर सांगता तुज्या भितर येतलो भाव भयणांनो. आनी खंय जाय तुका देव, आनीक देव तुका खंय जाय. तुज्या भितर तर बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तर येयलो सोर धरतेर येयलो. देव म्हणटा स्वर्ग वयर सोदी नाकाय, द किंगडम ऑफ गॉड इज विदीन यू. देवाचें उतर म्हणटा देवाचें राज तुज्या भितर आसा. हें देवाचें उतर तूं सांबाळ. बाब भयणांनो दिसाक कांयच न्हू नाल्यार एक तरी या एक नाल्यार दोन नाल्यार एक पॅरेग्राफ तरी देवाचें उतर वाच. एक पॅरेग्राफ तरी देवाचें उतर वाच. आनी गेले बायबल क्लासीन हांवें सांगलेलें, हांव जेन्ना म्हाजी शिकवण दितालो पळय तेन्ना हांवें सांगलेलें सैतानाचेर जैत जेजून कशें येलें. कोण सांगूंक शकता सैतानाचेर जैत जेजून कशें येलें पळय तें. देवाच्या उतरा वयल्यान. आनी देवाचें उतर तर म्हाजेशी नांव सैतानाचेर जैत कशें हाडटलो. देवाक जेन्ना सैतानान सांगलें हे फातर आहा हेचें उणें कर. देवसारान देवाक सांगलें पळय फातर आहा हेचें उणें कर आनी तूं खा. आनी देव म्हणटा सैतानाक सांगता बरयलेलें आहा म्हणटा. म्हणजे तो आदलो करार मोजिसान बरोवन दवरलेलो पळय तो सांगता आनी तो ताका सांगता बरयलेलें आहा मनीस उण्या उदेशी जियेना देवाच्या एका उतरा उदेशी जियेना. टाळणी भुकेची टाळणी जी तेज्या फुड्यान हाडलेली देवाच्या उतरान ताका सैतानान तेणें पाडली. पूण म्हाजीशी तर देवाचें उतर ना भाव भयणांनो, नाजाल्यार हांव सैतानाक कसो फुडें करतलो. जेम्स 4:7 म्हणटा सबमीट टू गॉड रिसिस्ट द डेवल एंड ही वील फ्ली फ्रॉम. म्हणजे देवाक पयलो सो देवाचें उतर घे तुज्या तोंडान घाल आनी देवसाराच्या तोंडार उलय तो तुज्या कडल्यान पयस. म्हणटूच भाव भयणांनो देवाचें उतर इम्पॉर्टंट. कांयच न्हू नाल्यार एक पॅरेग्राफ तरी वाचा भाव भयणांनो. आनी देवाचें उतर तर आमी नको नाजाल्यार आमच्या देवाक आमी कशें वखदले. आमच्या देवाक आमी कशें वखदले हांव देवाचें उतर आमी नको. आमची देवाची बरी खबर जी बायबलार बरोवन दवरलेली आहा ती आमकां कशी कळटली. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. ही बरी खबर साल्वसांव दिता भाव भयणां. ही बरी खबर आमी जेन्ना आयकता तेन्ना आमचो भावार्थ वाडटा आनी भावार्थ वाडटा आनी आमी म्हणटा वय जेजू क्रिस्त म्हाज्या खातीर येयलो, म्हाज्या खातीर खुर्सार गेलो, म्हाज्या खातीर इफेर्नान गेलो, म्हाज्या खातीर पुनर्जीवन जालो, हांव तेज्या बरोबर पुनर्जीवन जाला, हांव आदले जिवीत जियोचो ना, हांव आतां जेजू क्रिस्ताक नेवें जिवीत जियो.
पूण म्हाका बायबल जाय हे सगळी घडली कळपाक. आनी देवाचें उतर म्हणटा जॉन 17:3 नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. म्हाज्या देवाक वखता तेन्ना म्हाका साश्णीक जिवीत मेळटा. आतां म्हाका जाणवाय कशी मेळटली? म्हाका कसली वस्तूची जाणवाय जाय नाजाल्यार ती कशी मेळटली? आतां आमी एग्जामी आमच्यो दिता, आमी जेन्ना शिकता तेन्ना एक बूक आसता न्हू आमचेशी, आनी त्या बुकार पळोवन आमी शिकता आनी मागीर आन्सर करता ह्या बुकार बरयलेलें आहा पळय तें. तशें ह्या बुकार बरोवन दवरलेल्या पवित्र पुस्तक, देवाचो मोग, देवाची महिमा, देवाची कृपा, देवाचो सैम ह्या बुकार बरोवन दवरलेलो आहा. हेची तर म्हाका जाणवाय ना नाल्यार हांव म्हाज्या देवाक कसो वळखतलो? जॉन 17:3 तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवप हेच तें साश्णीक जिवीत. कसो वळखून घेतले भाव भयणांनी? आमी कसो वळखून घेवंक शकता? तेजे उतरां उदेशी. आतां म्हाका सांग, आतां ही सिस्टर झेनिया आनी जीन, हांव हिंकां दोगांयनी वळखता. हांव तिंकां वळखता, मातशें कितें जाणा तेंच्या बद्दल. आनी आमी मिसाक वयता, सगळीं वयतात न्हू मिसाक, आमी सगळीं मिसाक वयता आनी 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 आमी देवाचें उतर आयकता. आनी थंयसर 10 मिनटां जावं 6-7 मिनटां पादिगार आपणाचो शर्माव दिलो देवाच्या उतराचेर. हो 6 मिनटां आमी आयकलो, 6 दीस उरले आतां दुसऱ्या हेका. 6 मिनटां आयकल्या, भायर गेल्या उपरांत तुवें सांग आयज पादिगारान कितें शर्माव सांगला काय ना? कितलीं जाणां सांगतलीं ब्रदर? थोडी. कितें जाता? पयलीं दी देवान जें शिकयलें, पयली माती. पादिगार देवाचें उतर उलयता, तूं भायर सरताय, सोयतान त्याच जाग्यार भायर सरला, इगोचेंतलो भायर सरला, थंयसरूच तें तुजें देवाचें उतर उलयलेलें तें काडून दिता. ताका लागून तुका उगड आसना. ताका लागून तुका उगड आसना. कित्याक? काळीज निबोर देवाचें उतर. आतां 6 मिनटांक भाव भयणांनो जें देवान पादिगारान सांगलेलें, तुवें बायबल केन्ना ओपन करूंक ना. 6 मिनटां तुका पादिगारान सांगलें म्हणजे तूं देवाची कितें तरी गजाल जाण, तूं देवाची कितें तरी गजाल जाण. पूण देवाक तर तूं वळखतले नाल्यार हो पवित्र पुस्तक ओपन करपाक जाय आनी म्हाज्या देवाक हांवें वळखून घेवपाक जाय. कित्याक हेजेर तुका देवाक वळखून घेवंक. हेजेर बरयलेलें आहा जेजून कितें केलें पयलें. आनी हो बायबल ताका लागून आमी वाचपाक जावं भाव भयणांनो. बायबलांतल्यान रिलीजन येयला, रिलीजनांतल्यान बायबल येवंक ना. सगळ्यान पयलो येयलो तो बायबल. आनी बायबल जाल्या उपरांत मागीर ह्या बायबलाचेर सगळे स्क्रिप्चर घेवन मीस तयार केले. पयलें मीस तयार करूंक ना आनी मागीर बायबल बरोवंक ना भाव भयणांनो. पयलो बायबल बरयलो मोजेसाच्या टायमार, तेन्ना मीस पासून नासलें. कित्याक मीस जेजून स्थापीत केलें 2000 वर्सां पयलीं जेजून स्थापीत केला मीस. तेच्या पयलें मीस नासलें. तेच्या पयलें अशेंच एकठांय जाताले आनी देवाचें उतर उलयताले. मीस नासलें. ब्रेकींग ऑफ उणो मोडी नासलें आनी दाकेलीचो सोरो पियेनासले. दाकेल पियेनासले आमचे. सोरो म्हटल्यार मागीर आनी प्रॉब्लेम. सोरो न्हू, वायन पियेनासले. ते जेजून चालू केलें. म्हणजे हे जावन आसा म्हाजें मांस, हे जावन आसा म्हाजें रगत. जो कोण हें खाता तो साश्णांक जियेता. तेन्ना कितेंय खा, कितेंय पिय, कितेंय खा, कितेंय पिय आनी हें म्हूण खाताना पियेताना म्हूण आनी तुजे कुडीक भलायकी मेळटली. कितेंय खाताय, जेयताय म्हूण जेजू हांवें तुजें मांस खाता.
उदीक पियेता जेजू हांवें तुज्या पवित्र रगत पियेता, तूं म्हाज्या भितर जियेता आनी हांव तुज्या भितर जियेता. हे म्हूण आनी खा, हे म्हूण आनी पिये, हे देवाचे जिवे उतर जावन आसा. म्हणटा पळय ते तुज्या लायफान घडोवन येतले. तूं आदल्या कोरारान भाव भयणानो उणो वयल्यान पडटालो, माना म्हणटाले. आमी फेरयेन वयतात न्हू, फेरयेन वयता पळय तेन्ना माना मेवता न्हू आमकां, मेवता न्हू, माना मेवता. तशेंच कितें माना देवा कडल्यान स्वर्गार सान पडटालो आनी तो तुवें तुका जाय तितको घेवंक जाय. थोडे शाणे आसतात न्ही, थोडे कितें करप आपणाक भरपूर खावपाक जाय म्हणून भरपूर एकठांय करून धरप, पूण सांज जाता म्हणसर ताका किडो पडटा. कित्याक त्या दिसाचो त्याच दिसा खावंक जाय, त्या दिसाचो त्याच दिसा खा. 24 वरां जालीं ताका किडो. कित्याक देव दाखयतालो टुडे आयच्या दिसाक जाय पळय तितके फाल्यांचे चिंतिना. फाल्यांचे तूं चिंतिनाका, फाल्यां हांव पळयतलो, आयचे चिंत. आनी फकत सोनवारा दीस ते 2 दिसाचे एकठांय करून शेकताले, त्या दिसा किडो पडना. त्या दिसा ताका किडो पडना. 2 दिसाचे ते एकठांय करताले, कित्याक तेन्ना संडेचे ते काम करिना. जावन सेपत म्हणल्यार सॅटर्डे अशी, पूण सोडून घाल, आमी संडे धरता म्हणून संडे धरुया. संडे दीस ते काम करिनासले, म्हणटो देव तांकां सांगतालो 2 दिसाचे तुका जाय ते काड आनी धर, तुका जाय कितके लागतले पळय ते. आनी त्या दिसा पिड्यार जायनासले भाव भयणां, त्या दिसा पिड्यार जायनासले. पूण जे एका दिसाक काम जाय आसले तेज्याहून सुबेज तर तुवें काडून दिल्यार ते पिड्यार जाताले. म्हणजे देव आमचो कितको मोग करता तो पळय. फ्रेश खा एवरीडे, फाल्यांचे तूं चिंतिनाका. आपणाक तुज्या एका मिनटाचो तुजो हांवें इतको मोग केला, तुका वाटपाक आनी चडपाक म्हाजी खोशी. वाडपाक आनी चडपाक आमच्या बापायची खोशी जावन आसा भाव भयणां. वाडपाक आनी चडपाक आमच्या बापायची खोशी जावन आसा. म्हणटकूच टायम जाला नाजाल्यार आनी घेवपाचो. एक लास्ट स्क्रिप्चर घेता, रोमन्स 14:17. देवाचें राज आमच्या जिवितांत खाणा पिण्याचें दल्ललें ना. पवित्र आत्म्याच्या ध्यानान देवाक मानता तें करून आनी सगळ्या मदें शांती सांबाळून आनी कुशालकाय शेबडावन की देवाचें राज आमच्या जिवितांत चडटा वाडटा. सर्गीचें राज म्हणजे कितें भाव भयणां? सर्गीचें राज म्हणजे ह्या संवसाराचे जबर चिंतिनाकाय. कितें हांव खातलो, कितें हांव पियेतलो, तुज्या बापाय वांगडा तो संबंद आहा. खावपाचें पेवपाचें सोडूनच घाल, तांकां तर माना उडयलेले तुका भांगर उडयले. कित्याक आतां तुज्या भितर पवित्र आत्मा, तेंच्या टायमार पवित्र आत्मा तेंच्या वांगडा नासलो. त्रिएक देवाचो एक भाग तेंच्या भितर नासलो. आमी नव्या कराराची क्रिस्तांव भाव भयणानो, आमच्या भितर देव रावता आनी देवाच्या उतराचो तूं मोग कशी नाल्यार बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या भितर येवन रावतलो. सगळी स्वर्गाराची गिरेस्ताय ह्या संवसारांत तुका मेवतली. गरीबसाणीन जिवपाची गरज. हे देवाचें उतर भाव भयणानो जेन्ना तूं बायबल घेतलो आनी देवाचे प्रॉमिसीस तूं पळयतलो, देवाची मागणी तूं पळयतलो तुज्या लायफाचेर, जेन्ना तुका सजमोन येतलें हे देवान म्हाका दवरलेलें आहा, हे म्हाजें, तेन्ना तूं आपणायतलें. एक एग्जाम्पल दिता आनी एंड करता. समज ब्रदर रेजिनोन 1 लाख रुपया आपणाच्या चेडवाच्या नांवार घातले आनी ताका सांगलें हो 1 लाख रुपया तुज्या नांवार घाल. सांगलें ताणें 1 लाख रुपया नांवार घाल. आतां कुंतून ताका तेजीशीन येवपाक जाय, पयशे काडपाक
ऑलरेडी नांवार घातल्या. तशें देवान तुज्या बेसांव ऑलरेडी तुज्या नांवार घातलेली आहा. तुवें ताका आर्गां दिवपाक जाय, महिमा दिवपाक जाय, तुजें तें तुवें घेवपाक जाय. बँकेन वच, विड्रॉ कर, तुका जाय 10,000 जाय 10,000 घाल. पूण देवाचें उतर तर तुजीशी ना तेन्ना तूं देवा लागीं वयतलो. देवा तुवें हें म्हटलां आनी हें म्हटल्यार पळय तें आयज हांव आपणायता आनी हें म्हाजें. पूण देवाचें उतर तर तुका खबर ना. तुका खबर ना देवान तुका कितें प्रॉमीस केलां पळय तें, नाजाल्यार तूं मागतलोय कितें. म्हणून म्हाका देवाचें उतर खबर आसपाक जाय आनी हांव म्हाज्या देवाक देवाच्या उतरांसान वखदलो. आनी इतकी व्हडली प्रॉमीस भाव भयणानू, जॉन 14:23 तुमच्या बायबलार मार्क करून घ्या आनी एवरीडे पळया आनी वाजीत राहा. जो मेरेन तो तुज्या काळजान मारयेचे कुशव्यान जेजू गोरबीस जालो ते हे देवाचें उतर तुज्या भितर गोरबीस जावपाक. जॉन 14:23. जेजून ताका प्रत्युत्तर केलो, म्हजो मोग कोत्ता ती म्हजें उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी तांचे थंय येतल्या आनी तांचे सगळे ठिकाण करतल्या. हो प्रॉमीस जावन आसा भाव भयण. ही देवाची प्रॉमीस, जेजू क्रिस्ताची प्रॉमीस जावन आसा. म्हाजें उतर तर तुमी पाळशात, म्हजो बापूय तुमचो मोग करतलो आनी आमी बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुज्या भितर येवन रावतलो. आय वील कम, वी वील कम एंड अबायड इन यू म्हणजे तुज्या भितर येवन रावतलो. ही प्रॉमीस घेवन भाव भयणानू आयज आमी हांगल्यान वयतले. आनी म्हाजो रिक्वेस्ट तुमकां, जो जेजून रिक्वेस्ट केल्लो तो हांव तुमकां परतून उगडास करता की जेजून सांगला बापाय लागीं वच, उलय तेज्या लागीं, तुका जाय पळय तें. आस्क फॉर एनीथींग, आस्क एंड यू शॅल रिसीव, सीक एंड यू शॅल फायंड, नॉक एंड द डोर शॅल बी ओपन टू. माग म्हणटा तुका जाय पळय तें तुका दितलो. सोद तेका तो तुका मेवतलो. दारार मार तो तुका दार ओपन करतलो. रावता भाव भयणांनी, दारार वचून मार आयज सर्गीच्या बापाच्या. म्हूण हांव येयला तुजेशीन बापाय, तूं जावन आसा म्हाजो बरो बापूय. हांव तुज्या फुड्यान आयज येयला, हांव तुका सोदपाक येयला आनी तूं म्हाका मेवलाय म्हणून हांव सोद मानता. आनी हांव मागता पळय तें तूं म्हाका दितलोय म्हणून म्हाका विश्वास आसा. कित्याक तुजें पूत हें उतर उलोवंक. ही देवाची मांडण्यो भाव भयणानो. पूण म्हाका तर खबर ना हें बरयलेलें आहा, नाजाल्यार हांव वयता आनी म्हाका पेपणी दी आनी हें दी तें दी. देवाचें उतर घे, देवा लागीं वच आनी देवाक सांग भंय बरयलेलें हांव आतां येयला तुज्या फुड्यान मागपाक आनी सगळें आमकां दितलो. कित्याक बरो बापूय तो आमचो. जेजून म्हटलां हे संवसारी बापूय आनी संवसारी आवय तर बऱ्यो दितात, नाल्यार कितको म्हाजो सर्गीचो बापूय तुमकां बऱ्यो वस्तू दिवंक येवजता. आनी जॉन लूक 12:32 अशें म्हणटा, इट इज माय फादर्स वील टू गिव यू द किंगडम ऑफ गॉड. आपणाचे बापायची कशी जाण आसा देवाचे राज तुमकां दी. देवा कशी हा भाव भयणान आपणाचें आख्खें राज तुका दी. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. आयज आमी करतल्या भाव भयणान जॉन 14:23 आख्खो सुमानभर वाचा आनी म्हणा जेजू आमी ह्या उतराचेर तुज्या सोत मानता आनी तुवें उतर बरोवन धरलाय पळय तेजेर आमी जियेता. आनी भाव भयणानो, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुज्या भितर येवन ही देवाची प्रॉमीस. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. आतां भाव भयणानो देवाचें उतर अशें म्हणटा की आमी देवाचें उतर परगट केलें. आतां हें म्हाजें उतर न्हू, हें देवाचें उतर परगट केलां पळय. आनी मार्क 16:20 म्हणटा जेन्ना देवाचें उतर परगट केलें वचून या जावपाक जाय. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. समी तांचें उतर पिरायतालो. म्हणजे कितें म्हणटा, जेन्ना उतर परगटलें समी तेंचें उतर हें उतर उलयलां
तें आतां कोणाक जालें हे देवाचे उतर उलयलां तें पवित्र आत्मो जेन्ना देवान म्हटलें उजवाड जावनी कितें जालो कोणें हाडलो उजवाड पवित्र आत्मो कित्याक तेच्या पयलीं कितें म्हणटा देवाचो आत्मो उदकार भोंवतालो जेन्ना म्हटलें उजवाड जावनी पवित्र आत्मो गेलो आनी उजवाड जालो आतां टायम होच आसा देवाचे जेजूचे उतर सगळीच्या पापाचे उतर आमी परगटलेले आसा आनी आतां टायम जावन आसा वचप आनी हे घडोवन येवपाकूच जाय वचोल्या जावपाकूच जाय कित्याक हे जिवे उतर देवाचे हे जिवे उतर जावन आसा भाव भयणांनी देवाचे आमी पळयलां मागणें करता पळय ते देवाच्या उतराचेर घडोवन येता कोणें बी ते बायलेचेर हाडून पळयतो मागणी हे सगल्यो शिरो उडयल्यो तेजे आनी डॉक्टरांशी नेले तेन्ना डॉक्टर म्हणूंक लागले कांय जावचें ना तेजें मेजर ऑपरेशन करचें पडटलें आनी तेजे तितके पयशे नासले आनी हे भयणीन म्हाका बेंगलोर सावन फोन केलो आनी म्हणूंक लागले अशें अशें आहा हांव म्हणलें नो प्रॉब्लम देवाचें उतर आहा आमचेशें आमी म्हटलें मागणें करूया मागणें केलें आनी सगल्यो शिरो जॉयंट जाल्या म्हटल्यो आनी म्हटलें जशें देवान रचलेलें तशें तें पुरोत जालां म्हटलें आनी मागणें केलें आनी हांवें म्हटलें तूं देवाक आर्गादीत राव आनी हांवें फोन दवरलो 2 वरांनी फोन केलो ती ऑटोमॅटीक बरी जाली आनी तुका बरो जालें ऑपरेशन म्हाका कांय करूंक ना ऑपरेशन करूंक ना आपुणूच एकठांय जाली कोणें केलो भाव भयणांनी हो आमच्या भितर देवान आत्मो घातलो कोणाक कितें फिजिकल प्रॉब्लेम आहा कसलो प्रॉब्लेम आहा ह्या टायमार भाव भयणांनी कितें सांगलें आनी आणि कोणा आता भाव भयणांनो पयले एवढं आसलें देवाचें उतर म्हणटा 1 पेद्रू 2:24 जेजू आमच्या खातीर कोरसार केलो आमच्या पातकां आपणाचे कुडीन दिली आनी आमकां आपणाचें सरपण दिलें तेज्या गायांनी आमी बरी जाल्या तेज्या गायांनी आमी बरी जाल्या आमी बरी जालेलो काय बरी जाल्या म्हणजे ऑलरेडी आमी बरी जाल्या आतां बरी जाल्या हांवें म्हटलां आपणाच्या चोडवाचेर 1 लाख रुपयांचो अकाउंटान काडून दवरला पूण असो काडपाक जाय आयज आमी काडटा जे देवान आमकां मागून दवरला पळय आयज कितें कोणी आमी आमचे कोणी आसली ती आमकां गरज आसा तेन्ना हांवें ती मागून जेजूच्या लायनीन ऑलरेडी बरी जाल्या पूण हांव तें आतां उतर घेता आनी म्हणटा जेजू तुज्या लायनी म्हाजें सोपन करचें ही बरी म्हणटा तेजे पांय आनी अशेंच मागीर सगळ्यांचें ऑलरेडी जालां आमी पळोवया देवाचें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान सगळीच्या बापा तुका आमचो बरो बापूय आनी तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो जेजू क्रिस्ताक आनी जेजू क्रिस्तान तुवें आमकां सगळ्यांक एकठांयलें तुका आर्गानी म्हणून जेजू क्रिस्ता तूं आमच्या खातीर ते प्रोत्साहन केलो आमची पातकां आमचे शिरार आमची गरीबसाण आमची लॉस ते प्रोत्साहन आनी तुजें उतर म्हणटा तुज्या गायांनी आमी बरी जाय सगळीच्या बापा तुजो पूत जेन्ना प्रोत्साहन केलो तेन्ना तूं देवाचें उतर म्हणटा सगळीं तिची आडा जॉयंटां भायर हाडली
कित्याक हे पयलींची ह्याच वेळार हाडा बोलसा आनी ह्या हाडांची नांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उलयता. परफेक्ट जा कित्याक आमचो जेजू परफेक्ट देव आसा. जे हाडा भितर कसले गॅप आसा ह्या वेळार पवित्र आत्म्यान ते गॅप भरोन येयला म्हणून तुजी महिमा जेजू ह्या वेळार हे भयणीचेर फाटल्या तुझ्या गायांनी ही भयण बरी जाली म्हणून हांव परगोट करता तुज्या नांवान जेजू. कसलेच तेज्या भितर आनी प्रॉब्लम ना. हे हाड तिचे परफेक्ट जाला. तिचे दूख तुवें त्या ऑलरेडी त्या खुर्सार खिळायले आनी तिच्या पांयान आनी दूख ना. जेजू आमी जे उलयल्या ते घडोवन येयले म्हणून हांव सपन ह्या मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. सगळीच्या बापा आमकां आदार भयणीचे भयणीचे कसले नांग्याचे केस आसा पांयाच्या तोळाक आसा हे सगळ्या दुयेंसाची नांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान घे. तुका हे कुडीन कसलोच अधिकार ना कित्याक ही जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी हे पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसा आनी ज्या जाग्याचेर उजवाड आहा त्या जाग्यार कावक रावंक शकता. सगळीं तिच्या हाडां परफेक्ट जाल्यार कित्याक तुजी हाडां सगळीं जॉयंटा भायर आनी तुजी महिमा हे भयणीचेर वाटल्या म्हणून हांव पवित्र आत्म्या ह्या वेळार तेच्या भितर तूं काम कर. ह्या वेळार तेच्या भितर touch. Thank you, thank you, thank you. The fire, the anointing fire of the Holy Spirit, the anointing power, the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. By your wounds, she is completely healed, completely restored, completely made whole. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. By your wounds, she is completely healed. Receive the anointing of the Holy Spirit. Receive the anointing of the Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Father, the word says that you have created us in your likeness and image, and we do not accept this skin infection in this because it is not coming from you, Father. You have created us in your likeness and image, Jesus. Your skin was wounded. There was no place left in your body. The word of God says in Isaiah 52:14 that you could not be recognized as man because your skin was torn to pieces. Lord, I believe right now by the power of the Holy Spirit, this skin is completely restored. I speak life over this skin, Lord, because you were wounded that she may have the fullness. Lord, I believe right now. The same anointing that was on Naaman, the same anointing is on her. And the same anointing has healed her and she has a baby skin. And I thank you, Lord. The power of the Holy Spirit is flowing in her right now. Thank you, Holy Spirit. Right now you are working in me. Right now, Holy Spirit, thank you. Thank you that you are confirming the word of God. Thank you, Lord, that you are confirming the word of God
which is a yes and an amen. Thank you, Holy Spirit, that this sister is receiving the power of the Holy Spirit. She's encountering the love of God right now. She's encountering the love of God. Thank you, Jesus. By your words, I declare and I decree that she is completely healed. Next time when she comes, Father God, we believe that this skin will be completely restored, completely made whole, and no more marks on her body. In Jesus' name I pray. Amen. Father, I thank you and I praise you, Lord. I curse the spirit of wheezing in the name of Jesus. The spirit of wheezing has no part in this body because she is the body of Christ. Lord, your word says you anointed Jesus with the Holy Spirit and power. The same anointing you have put inside of me. And the same anointing I am releasing right now, Lord. You said Jesus went on doing good, healing the sick, casting out demons. Right now the same anointing is flowing. And the same miracles that happened then are happening now. Because you are the same yesterday, today and forever. And I believe this spirit of blessing has been uprooted from the root and gone into the deep sea, never to return back to her. She is completely set free of this spirit. Lord, I speak life and life of abundance inside of you. Lord, I declare and I decree by the wounds of Jesus, she is completely healed, completely made whole, and completely set free. I leave this prayer in Jesus' name. तुझे उतार म्हणता ये शक्ती सर्वेच्या तुझी वाट पावलार पावल तू त्याच्या कित्याक तू नासतना आमी कांय न्ही आनी तू आमच्या वांगडा आहा नाजाल्यार आमी सगळें करूंक शकता. ह्या भावाच्या धंद्याच्या नांवान देवाचो फावो तुजो फावरान हो धंदो तेजो वाडटा आनी चडटा म्हणून देवा तुवें आमकां सांगलें तुका जाय पळय तें उलय आनी तें घडटलें. हो धंदो तेजो बरो चलता बरो वाडटा आनी बरी पिझा दुसऱ्यांक बरेपण दिता म्हणून ह्या सगळ्या भावाच्या कामाचेर तुजो आशिर्वाद आसूं. कित्याक तुवें म्हटलें तुज्या हातींचेर हांव बेसांव घालतलो आनी तुवें ह्या हातींचेर तुजें बेसांव घाल आनी हो धंदो तेजो वाडोवन जेजू क्रिस्ताचें नांव. तुमी राव तुमी तुमच्या काळजांत कितेंय आसा तुमी माग कितेंय माग चिती नाका देवा लागीं जायना अशें कांयच ना देवा लागीं जायना पळय तें उलोवन संवसार वच एक उतर धाडटलो तुका जाय पळय तें दितलो. उलोवन संवसार वचला भाव भयणांनो देवान तुमी उलया आनी तुमी उलयता पळय तें देव घडोवन हाडटलो. कित्याक देवाचें उतर देव घडोवन देवाचें उतर उलय मागता पळय तें मेवतलें म्हणटा. म्हाका सोद आनी हांव तुमकां मेवतलो. दारार मार दार उगडटा. ह्या वेळार सर्गीच्या बापा तुज्या हाजिरीन आमी आसा आनी तूं आसाय जेजू आसा आनी पवित्र आत्मा आसा. त्रिएक देव ह्या वेळार ह्या जाग्यार आसा सर्गीच्या बापा तुका आर्गानी म्हण. कित्याक तूं आमच्या मदें तुजी येता. इतको तुवें आमचो मोग केलाय की तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत घातलो. आमकां बरेपण दिवपाक आमचे लागीं एकठांय करपाक तुज्या लागीं एकठांय करपाक तुवें आमकां दिलें. आनी ही तुजी पोरसां एकठांय जाली आनी तेंच्या काळजांत जायते कितें हुस्के खोती आसा
तेंचे काळजाचे थेवे आसात. तेणीन तुका घोडेक उलो मारूंक ना आसतलो, पूण आयज आमी एकठांय जावन उलो मार. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा मॅथ्यू 18:19 दोगा जाणां तर म्हाज्या नांवान एका मनाची तर जावशात नाल्यार म्हाजो बापूय तुमचे आयकतलो. आमी हांगर 20 लोक आहा, ती एका मनाची जाल्या आनी एका मनाची जावन आमी सगळीच्या बापा तुज्या फुड्यान. तेंचे काळजाचे थेवे कसले तेंचे दोंगर आसूं, तुजें उतर म्हणटा साम्स 97:5 देवाच्या हाजेरीन सगळे दोंगर वाती भाशेन मेळ जावन वयता. कसलोय प्रॉब्लेम आसूं ह्या वेळार वाती भाशेन मेळ जावन गेला म्हणून सर्गीच्या बापा तुका आर्गां दिली. आनी कितें मागला पळय तें ओत्मीक बेसांव, कुडीची बेसांव आनी पयशांची बेसांवां हांव तेंचेर उलयतां, जी तुवें आमच्या खातीर ऑलरेडी जोडून दवरलेली आसा. जेजू क्रिस्त ही तुजे पोरचेचेर उलयता. आनी नॅक्स्ट विकाक जेन्ना आमी येतले तेन्ना सगल्या कडेन एक ना एक टेस्टमनी आसतली दिवपाक की ह्या म्हाज्या लायफान एका विकान देवान केलें कित्याक हांव तेजेशीर उलोवंक लागलो. आनी ही मोहिमा जेजू हांव ऑलरेडी पळयतां की हें घडोवन येयलें म्हणून. कित्याक तुवें सांगलाय म्हणून जेजू तुजें उतर जावन आसा सोत, तुजें उतर जावन आसा वाट आनी तुजें उतर जावन आसा जिवें उतर. आनी हे तुवें आमकां जी माकडी आमचेर उलयल्या की ह्या पर्चीचेर घडोवन येयल्या म्हणून तुका आर्गां दिली. ही आमी सगळी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड.